मंडळाचे कोंकणी वाचन विश्व आयोजित या कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवजण। आयच्या या चर्चा हांव वेलिंकी पेडणेकर आणि ह्या नात्यान तुमका सगळ्यांक येवकार दिता। ग्रामीण साहित्य आधारित आशिल्ले साहित्य, ग्रामीण बरी कविता या असल्या साहित्या वयल्यान आमच्या मुखार नासता हे आमकां आयच्या सत्रांत विश्व वाचनाच्या या सत्रांत आमच्या वांगडा ऑनलायन माध्यमांतल्यान जोडिल्ले नामनेचे सातवेद संशोधक बोमानेस्त गोपीनाथ गांवस मुखेल उलोवपी म्हूण आमकां लाभले। तशेंच म्हूण बोमानेस गोरख सिरसाट आणि विद्यार्थी बोमानेस ऐश्वर्या नायर हे आमकां लाभला। कार्यावळ मुखार व्हरतना आस्वादकांक एक म्हत्वाची सुचोवणी प्रश्न विचारपाक आणि साहित्या विशीं आपले विचार मांडपाक कार्यावळीचे निमणे कडेन तुमकां वेळ मेळटलो। तुम्ही आपले प्रश्न आणि विचार FB कमेंट बॉक्सान घालचे। वेळ वगडाय नासतना हांव कार्यावळ मुखार व्हरतां हांव आमचे पयले मानेस्तांची वळख करून दिवपाची संद घेता। ते गोंय फाटल्या 11 वर्स विद्यालय पावंड्यार प्रकार भांगरभूंय संस्थेचे नया ज्ञानोदय नेमाळ्यान कोंकणी जाला तशेंच 2013 म्हूण कोलकाता हांगा जाल्ल्या ऑल इंडिया यंग रायटर मीट ह्या कार्यावळीन कविता सादरीकरण केला। 2016 वर्सा अगरतला हांगा ऑल इंडिया यंग रायटर्स फेस्टिवल ह्या कार्यावळीन साहित्य अकादमीचो ट्रॅव्हल ग्रांट तांकां मेळिल्लो आसा आनी गोंया भायर राष्ट्रीय पावंड्यार परिसंवादनांनी पेपर सादर केल्या। 40 वयर पथनाट्यांचे लेखन आणि गोंयभर सादरीकरण केला। तशेंच साबार नाटकुल्यांची लेखन या क्षेत्रांत तांकां इनामां गावल्यात। शॉर्ट फिल्म आणि फोटोग्राफी करपाक तांकां इनामां फावो जाल्यात। साबार सर्तींनी कथा आणि पथनाट्यावर पयली इनामां फावो जाल्यात। सर हांव तुमकां येवकार दिता। तुमी आतां तुमचे उलोवपाक सुरवात करची। सगळ्यांक येवकार। कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळीन ग्रामीण साहित्य ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर म्हाका आपयलो आनी एक संद दिली म्हणून कोंकणी भाशा मंडळ कला शक्ती स्टुडियोज हांचे मनाकाळजांतल्यान उपकार। तेच पद्दतीन हांगासर हजर आशिल्ले स्वता कोंकणी भाशा मंडळ गोपी भाई हांकांय बी येवकार दिता आनी ह्या विशयाची सुरवात करता। म्हाका जो विशय दिल्लो आसा तो ग्रामीण साहित्य असो दिल्लो, मागीर हांवें ताका मातसो बेणावपाचो प्रयत्न केलो, ताका एका विशिश्ट आयामान मांडपा खातीर तातूंत थोडीशी सुदारणा केली आनी वेळाचें बंधन आसा तेय पाळपाक जाय, ताका लागून विशयाक एका विशिश्ट चौकटींत बसोवपाचो प्रयत्न केलो। म्हजो विशय हांवें कसो कितें केला तो PPT पळयतना कळटलें। ग्रामीण साहित्य एंटायर संकल्पना घेवना, जाल्यार ग्रामीण साहित्याच्या बदलाक हांवें सादारणशें तातूंत हांवें जो कथा जो विशय आसा तो विशय घेवपाचो प्रयत्न केला।
आणि तो विशय घेतलेल्या कारणान हांवें म्हाका फक्त कांय वेंचीक कथाकार आनी कांय वेंचीक कथा हांचे पुरतोच मर्यादीत दवरला. आनी तातल्या तातून ग्राम जीवन हाचेर थोडीसो उजवाड घालपाचो म्हजो विचार आसा. सो सगळ्यांत पयलीं ग्राम म्हणजे कितें ह्या विशयाचेर वयता आनी ताचेर वयता आसतना ग्राम ही संकल्पना पयलीं स्पश्ट करता. ती स्पश्ट करून डायरेक्टली मागीर म्हाज्या पीपीटीचेर येता. आतां सगळ्यांत पयली गजाल ग्राम हेजें उतर आसा ताका महाराष्ट्रीय शब्दकोश जो आसा पळय त्या शब्दकोशा प्रमाणे ग्राम म्हणजे जमाव वा समुदाय असो ताका अर्थ मेळटा. ज्या जाग्यार लोक समुदायानी जमाव करून रावतात, जगतात, आपली दिसपट्टी चलयतात ताका गांव अशें म्हणटात वा ग्राम म्हणटात. भारतीय समाज विज्ञान कोश म्हणून जो आसा पळय तितून ग्राम म्हणजे समूह असो एक अर्थ सापडटा. कृपा कुलकर्णी हो जाणकार जो आसा तो उत्पत्ती कोशांत ग्रामाची एक वेगळी संकल्पना दिता. तो म्हणटा ग्राम म्हणजे खेडे वा गांव समूह जमाव खेडे भितर हांगासर जोडटा तो. आतां ना अत्रे जो आसा मराठींतलो जाणकार तो एक वेगळेच तरेची आनी व्यापक अशा प्रकारची एक संकल्पना मांडटा. तो म्हणटा ग्राम म्हणजे बागायती करपाक व्यापक अशी सुवात वा पिकाळ अशी जमीन वा ज्या जाग्यार पीक काडपाक मेळटा आनी ज्या जमनी कडेन उदकाचो स्त्रोत आसा आनी ज्या जाग्यार लोक जमात करून जमाव करून रावतात अशा जाग्याक गांव अशें म्हणूं येता वा ग्राम अशें म्हणूं येता. आनी तेच्या फुडें वचून आनीक म्हाका संकल्पना मेळटा. गांव जें उतर आसा आयज आमी गोंयान गांव म्हणटात पळय गांवठी बी अशा प्रकारचें जाल्यार तें उतर ग्राम ह्या उतराचें अपभ्रंश जाल्लें आसा जें नॉर्मली आमच्या घोळटिकेन आसता. ताचे फुडें वचून खेडे उतर जें उतर आयिल्लें पळय खेडे म्हणजे खेडप. खेडप म्हणजे कितें जमीन कसप. कितें तें रोवपा खातीर जमीन पयलीं कसची पडटा पळय शेती आसूं कुळागर आसूं बागायती आसूं कसल्या प्रकारची एका जमीन पयलीं खणची पडटा कसची पडटा. फक्त खणची न्ही कसची पडटा. जमनीची क्वॉलिटी पळोवची पडटा मातयेचो गूण पळोवचो पडटा. जमनीची पातळी आसा जमीन वयर आसा सकयल आसा कशा प्रकारची आसा फातराळ आसा काय ती फळफळीत मातयेची आसा हें सगळें पळोवचें पडटा. आनी हातूंतल्यान जमनीचो अभ्यास जो जाता ताका खेडप म्हणटात म्हणजे जमीन कसप. खेडे जें उतर आसा पळय तें खेडपाचे वयल्यान येयलां म्हणजे गांव ग्रामीण फुडें वचून खेडे आमी म्हणटा पळय खेडेगांव म्हणटात पळय खेडेगांव म्हणजे कितें खेडेगांव म्हणजे ज्या गांवांत जमीन कसतात आनी थंयसर पिकावळ लायतात असो ताका अर्थ आसा. आतां ही जाली आमची ग्राम ह्या उतराची संकल्पना. आतां डायरेक्टली म्हज्या विशयाचेर येता. म्हजो विशय जो आसा पळय तो आधुनीक कोंकणी ग्रामीण कथा आनी कथाकार असो हांवें तो विशय मांडपाचो प्रयत्न केला. हांवें ताका वेगळ्या मर्यादेन एका वेगळ्या फास्केन घालपाचो प्रयत्न केला कारण टायमूय बी कमी आसा आनी ते चड विशय घेवपाक गेल्यार ते खंयच्या खंय पावतले आनी खूबच लांबणेर पडटले म्हणून ताका सामकें मर्यादीत संकल्पनेन मांडपाचो प्रयत्न केला. सो पीपीटी सुरू करता म्हाजी. सगळ्यांत पयली गजाल आयच्या ह्या म्हज्या विशयान हांव कांय विशिश्ट गजाली मांडपाक सोदतां. सगळ्यांत पयली गजाल जी हांव मांडपाक सोदतां ती म्हणजे ग्रामीण साहित्याची व्याख्या वा परिभाषा समजून घेवप. पयलीं आमी तिची परिभाषा समजून घेया की ग्रामीण साहित्याची स्पेशली परिभाषा कितें आसा वा व्याख्या कितें आसा. दुसरें आमी समजून घेवया प्रादेशीक साहित्य आनी ग्रामीण साहित्य ही संकल्पना समजून घेवया. तिसरें आमी वेंचीक कोंकणी ग्रामीण कथेंचेर चर्चा करुया. कांय 5 कथाकार हांवें वेंचल्या तेंची थोडी चर्चा जातली. तेजे फुडें वचून कोंकणी ग्रामीण कथेचें स्वरूप आमी स्पश्ट करुया की ह्या सगळ्या 5 कथांच्या संदर्भांतल्यान कोंकणी ग्रामीण कथेचें स्वरूप कितें आसा. हांवें वेंचीक कथाकार घेतल्या तेजे भायर मागीर आनी उदाहरणां येतलीं फुडें पूण हाचे वेंचीक घेतल्या ते 5 वेगळ्या आयामाच्यो कथा तेंच्यो वेंचून काडल्या आनी तातूंतल्यान कोंकणी ग्रामीण कथेचें स्वरूप कितें हें स्वरूप आमी समजून घेवपाचो प्रयत्न करुया. ताजो फुडलो विशय आसा तो कोंकणी कथेंतल्या ग्रामीण संदर्भांचो अभ्यास करुया.
ओगीच खंयची कथा ग्रामीण जावपाक शकना न्ही, तितून काय ग्रामीण थळावे संदर्भ येवचे पडटा. सो कोंकणी कथेन कसल्या प्रकारचे संदर्भ आयल्या तेजेर आमी थोडीशी चर्चा करूया. मागीर ग्रामीण कोंकणी कथेचे खाशेलपणां अभ्यासूया. कळ्ळें, ही खाशेलपणां आनी ग्रामीण संदर्भ हे सगळें एकठांय केलां हांवें फुडें वचून. दोन वेगळे संदर्भ करूना, चड लांबता म्हणून ते दोनी एक कडेन घातलां. आनी मागीर कोंकणी ग्रामीण कथा परिभाशीत करप. आतां मेरेन हांवें कोंकणी ग्रामीण साहित्य जितलें आसा आमचे कडेन तितलें चडांत चड वाचपाचो प्रयत्न केला. पूण ग्रामीण साहित्य खूब लोकांनी बरयलां, पूण ग्रामीण साहित्याची परिभाशा आयज मेरेन कोंकणीन तशी जाल्ली ना. म्हजे कडल्यान एक ल्हानसो प्रयत्न आयज जातलो. आतां आयकुपी कोण कितले जाणकार जोडल्या म्हाका खबर ना, पूण जितले ग्रामीण साहित्याचे जाणकार आमच्या मदीं आसतले तांचे कडेन मागणी आसा, हांवें जी संकल्पना वा हांवें जी व्याख्या वा परिभाशा हांवें जी घडोवपाचो प्रयत्न केला, खास करून ग्रामीण साहित्य आनी ग्रामीण कथा, कोंकणी ग्रामीण साहित्य म्हणटलो, ती सारकी आसा काय ना, काय ती उणी चड जाल्या खंयसर, काय ती चुकीची आसा सामकीच हांवें केल्या ती, काय ती बरी आसा, हाजेर मागीर फुडें चर्चा केल्यार चड बरें जातलें. सो कोंकणी ग्रामीण कथेक हांवें पयलेच फावट परिभाशीत करपाचो प्रयत्न केला. हेजे पयलीं कोणी परिभाशा केल्या काय ना म्हाका खबर ना, खंयच म्हाका तशें वाचूंक मेळना की कोंकणी ग्रामीण साहित्य म्हणजे कितें आनी कोंकणी ग्रामीण कथा म्हणजे कितें हें परिभाशीत केल्लें ना. सो परिभाशीत करपाचो म्हजो एक प्रयत्न आसतलो आनी तेजे फुडें वचून आमी पुराय चर्चेचो निश्कर्श जो आसा तो निश्कर्श आमी काडुया. सगळ्यांत पयली गजाल ग्रामीण साहित्याची परिभाशा. ती परिभाशा म्हाका खंय मेळ्ळी तर ती हांगा सांगता हांव. म्हाका मराठीन लागीं लागीं एक 42-43 म्हाका ग्रामीण साहित्याच्यो व्याख्या आनी परिभाशा वाचपाक मेळ्ळ्यो. आतां हातूंतल्यान हांवें कितें केल्यो, ज्यो सद्या आयच्या चर्चेक म्हाका ज्यो समर्पक आसा, ज्यो म्हाका ह्या विशयाक लागता आनी खास करून आमचे कडेन MA लेवलाक ग्रामीण साहित्य शिकपी विद्यार्थी आसात खुबशे. सो ह्या विद्यार्थ्यांक सुद्दां फायदेशीर पडपा सारके जे विशय आसा ते हांवें सारके वेंचून काडले. सो ग्रामीण साहित्याची परिभाशा समजतना सगळ्यां पयलीं मधु कुलकर्णी हाची म्हाका व्याख्या मेळटा. हांवें ती ही परिभाषा समजतना पयलीं आमी ही पयली एक व्याख्या वाचूया. ग्रामीण जिणेंतली सुखदुख्खां, चड उतार, स्थितिगती हांचो आविश्कार करपी ग्रामीण साहित्याक आविश्कार करपी साहित्याक ग्रामीण साहित्य अशें म्हणटात. ग्रामीण आनी प्रादेशीक ह्यो दोन संज्ञा तश्यो समानार्थीच आसात. ल्हानसो फरक मानपाचो जालोच जाल्यार प्रादेशीक ही संज्ञा ग्रामीण हे संज्ञे परस चड व्यापक आसता. म्हणजे हांगासर आमकां कितें कळटा, दोगांय मदीं थोडोसो फरक आसा. फुडें पळोवया. ग्रामांतल्यान आनी खेड्यापाड्यांतल्यान विस्कटलेल्या जनतेचें आशिल्लें आनी तांचेच खातीर बरयल्लें साहित्य म्हणजे ग्रामीण साहित्य. ह्या साहित्यांत सामान्य लोकांची जीण प्रतिबिंबीत केल्ली आसता, भावना आनी आकांक्षा चित्रीत जाल्ल्यो आसतात. इतलेंच न्हय तर ही मनशां आपल्या भोंवतणच्या सैमा वांगडा आपल्याच ढंगान बोलकी जाल्ली आसतात. सरोजिनी बाबर म्हणटा. फुडलें पळोवया. नागरी जिणे परस ग्रामीण जीण खूब वेगळी. थंयचे आचार विचार, राहणीमान वेगळे. मुखेलपणान शेती आनी मानायपण हे वेवसाय आसात. तांचे जिणेचें साहित्य म्हणजे ग्रामीण साहित्य अशें सु. ग. जोशी म्हणटा. एखाद्या विशिष्ट भूंय प्रदेशांतल्या व्यक्तीचें थंयच्या समाज जिणेचें चित्रण केल्लें जाल्यार ते साहित्य कृती वांगडाच त्या प्रदेशाचो वा वातावरणाचो निर्देश सर्वसाधारणपणान करतात. प्रादेशीक कादंबरी, ग्रामीण कथा हे शब्द सादारणपणान ह्या अर्थान वापरपाक येतात. प्रभाकर मांडे म्हणटा तो एक व्हडलो लोकसाहित्याचो जाणकार मराठींतलो, तो अशे तरेची संकल्पना सांगता. फुडें प्रभाकर बागले म्हणटा.
ज्या साहित्यात ग्रामीण संवेदना आविष्कृत झाली असता आणि शारी संवेदनेचो अभाव असता ते ग्रामीण साहित्य. म्हणजे ज्या साहित्यात शारी संकल्पना जी आसा, शारी जिणेचे जे प्रभाव असतात ते भयंकर कमी दिसलेले असतात आमकां, पण ग्रामीण संस्कृतायेचे प्रभाव जे असता ते चड दिश्टी पडटा. तिका आमच्यांनी ग्रामीण साहित्य अशें म्हणपाक जाता. फुडलें पळया, ग्रामीण साहित्याचे केंद्र ग्राम वेवस्था असता आणि हे ग्रामीण वेवस्थेचो केंद्र म्हणजे शेतकार. खेड्यातले भाटकार मुणकार ह्या परिघांत येतात अशें मानलें जाल्यार ग्रामीण साहित्य हें एका अर्थान शेतकरी साहित्यूच थारता. सो अशेंय बी हांगासर आमकां एक संकल्पना मेळटा. फुडें मेळटा ग्रामीण जिणेचें मनाचें चित्रण करता तें साहित्य म्हणजे ग्रामीण साहित्य अशें म्हणूं येता. कथा, कविता, कादंबरी ह्या प्रकारांत ह्याच अर्थान हें विशेशण लावपाक जाता. ग्रामीण संवेदनशीलता ज्या लेखनांतल्यान प्रत्ययाक येता तें अस्सल ग्रामीण साहित्य व गोमा पवार म्हणटा. आनी निमाणी आसा, जातून आयचे आनी कालचे ग्रामजीवन तांचे मनोव्यापार सांस्कृतीक संवेदना खोलायेन आनी सर्वांगीण स्वरुपान व्यक्त जाता ताका ग्रामीण साहित्य अशें म्हणटात. म्हणजे हांगासर द भी कुलकर्णी जो आसा तो अशा प्रकारची व्याख्या सांगता. म्हणजे ह्या सगळ्या व्याख्यावयल्यान आमकां ग्रामीण साहित्याचो एक अर्थ मेळटा. तो अर्थ असो, गांव ग्रामीण जिणेची सर्वांगीण आंगां जी आसा ती सगळीं आंगां ज्या साहित्यान येता तें ग्रामीण साहित्य. आतां फुडें आनी एक संकल्पना आसा जी कोंकणीन आमचे कडेन तशी स्पश्ट जाल्ली ना. आज मेरेन त्या विशयाचेर म्हाका तरी व्हडलेशें कोंकणीन तशें वाचपाक मेळूना आनी तो फरक आमकां खबर आसपाक जाय. तो सादो फरक आसता. कांय लोक मानता फरक आसता, कांय लोक फरक ना म्हणटात, पूण तो आमी समजून घेवया. आमी खूब फावटी खास करून ग्रामीण साहित्याचेर उलयतना प्रादेशीक साहित्य, ग्रामीण साहित्य अशीं उतरां आयकतात. कळ्ळें? आतां ही जी उतरां आसा पळय, ह्या उतरां मदीं कांय बारीक बारीक फरक आसा. तो फरक आमी पयलीं पळोवन घेवया. म्हणजे ग्रामीण साहित्य आनी प्रादेशीक साहित्य हेजे बद्दल फरक पळोवया. हांगासर आमकां एक गजाल कळटा, प्रादेशीक साहित्य आनी ग्रामीण साहित्य ह्या संकल्पनेचेर म धु कुलकर्णी कितें म्हणटा तो पळयात. तो म्हणटा, ग्रामीण साहित्य आनी प्रादेशीक साहित्य असो कांय जाणांनी भेद केल्लो दिसून येता, पूण परिसर म्हणजेच प्रदेश हे मान्य जाल्ल्यान ग्रामीण आनी प्रादेशीक ह्यो दोनूय संज्ञा जश्यो समान आसात हें मान्य करपाक हरकत ना. बारीक असो फरक मानपाचोच जाल्यार प्रादेशीक ही संज्ञा ग्रामीण हे संज्ञे परस चड व्यापक आसा अशें म्हणूं येता. म्हणजे तातूंत प्रदेशाचें चित्रण येता, एका प्रदेशाच्या वेगवेगळ्या भागांचें चित्रण येता. हेका लागून तें प्रादेशीक साहित्य. ग्रामीण म्हणटा तें एका पर्टिक्युलर एका ग्रामाच्या पुरतेंच. आमी जाणा पळय, गोंयान वेगवेगळे गांव वेगवेगळे वेवस्था घे आयज मेरेन आसा. दर एका गांवाची आपली एक इतिहासीक फाटभूंय आसा, सांस्कृतीक फाटभूंय आसा, देवा धर्माची फाटभूंय आसा, चाली परंपराची फाटभूंय आसा. सो हो फरक हांगासर दिश्टी पडटा. पूण एकूण जर सगळे जर आमी जर गांव घेतले जाल्यार तो व्हडलो प्रदेश जाता. जे प्रदेशाचे चित्र उबें करता तें प्रादेशीक साहित्य. आतां फुडलो पळया, प्रादेशीक वाङ्मय हे एका अर्थान ग्रामीण वाङ्मयूच आसता. प्रादेशीक हो शब्द वापरतना त्या त्या प्रदेशांतलें ग्रामीण स्वरुपाचें लोकजीवन असो अर्थ अभिप्रेत जाता. ताका लागून प्रादेशीक कादंबरी ही ग्रामीण कादंबरी मानची पडटा. निमाणें पळया, प्रादेशीक साहित्य ग्राम जिवना परस देशाच्या सामुहीक समूह केंद्रीत जीवनाक जीवन दर्शनाक अदीक म्हत्व दिता. समूह केंद्रीतताय हेच प्रादेशीक साहित्याचें वैशिश्ट अशें मानलेलें आसा. समूह केंद्रीतताय म्हणजे पुराय एका व्हडल्या समूहाचें चित्रण. आतां ह्या सगळ्याच्या भायर एक उदाहरण सांगता. ह्या उदाहरणांतल्यान तुमकां ही संकल्पना आनी स्पश्ट जातली. मागीर फुडल्या विशयाचेर वयता. एक कल्पनेन तुमच्या एक सर्कल तयार करा. तकलेन केलां आसतलें तुमी. तुमच्या तकलेन कल्पनेन एक सर्कल तयार करा. केदें मोटें ल्हान कशें. ह्या सर्कलाक प्रादेशीक साहित्य अशें नांव दिया. हे एंटायर सर्कल म्हणजे प्रादेशीक साहित्य. आता त्या सर्कला भितर आनी एक ल्हान सर्कल काडा. तेका नांव दिया ग्रामीण साहित्य. म्हणजे आता म्हाका दिसता तुमकां प्रादेशीक साहित्य आनी ग्रामीण साहित्य हो फरक सारको लक्षान येयला आसतलो की प्रादेशीक म्हणजे एंटायर जे सर्कल हांवें सांगलां तें प्रादेशीक. तेका सगळ्या कोनशांनी खूब कितें कितें आसा आनी तूं ज्या जाग्यार सर्कल काडटा थंयसरलो जो भाग आसा तो ग्रामीण भाग. ओके. सो हो फरक आमकां हांगाचो समजून घेवपाक जाय. उदळ म्हणलां तशें खंयचें प्रादेशीक साहित्य आनी ग्रामीण साहित्य हेंच्या मदलो हो मायनरसो फरक आसा जो खुबशा वाचनां
समजो येता हांवें जाता तितलो उदाहरणांतल्यान आनी आमच्या व्याख्यांनी हांवें तो सांगपाचो प्रयत्न केला. आतां आमच्या मूळ मुद्द्याचेर येवया. जो मुद्दो आसा तो ग्रामीण साहित्यातलो विशय हांवें खंयचो घेतला जाल्यार हांवें थोडे भितर कांय कथाकार वेंचून काडले कोंकणीतले, जे कथाकार नांवाजते आसा जेंकां आमी वळखतात, तांच्यो कांय वेंचचे कांय कथा घेतल्या. सामके थोडे भितर हांव ह्यो कथा तुमकां थोडे भितर कथानक सांगता आनी मागीर आमी त्या कथेंच्या आशयाचेर उलोवपाक फुडें या. सगळ्यात पयलीं गजाल पुंडलीक नायक. पुंडलीक नायकाची खळ ही कथा. आतां खळ जी कथा आसा ही पांगो नांवाच्या एका मानायाची कथा आसा. हो पांगो कोणागेर आसता? दुगेबाब म्हणटा त्या शेतकारागेर आसता. तेच्या खळार तो काम करता आनी आतां मळणी करून ताका तेचो वांटो मेळपाचो आसता. पूण तो वांटो मेळटना अडचण आसता कितें, देवस्पण जावपाचें आसता. देवस्पण सांजचें दुसरे दिसा करपाचें आसता सकाळीं. आनी दुगेबाब ताका पेज दिता. तो पेज जेवतना भुरग्यांची याद काडटा. आपली भुरगीं आपली बायल घरा कडेन उपाशी आसा पूण तेंच्या पोटाक फाळी घालून आपूण कसो जेवतलो, जाल्यार तो तसोच कितें तरी निमित्त करता आनी कांय खायना आनी तो वयता थंयसरल्यान घरा कडेन. पयल्यार बायल म्हणटा कितें, आरे तुवें हाडलें घरा कडेन खावपाक, भुरगीं उपाशी आसा म्हणटा कळ्ळें न्ही. आनी एका चिटमेट्या पडटा बाबड्याक. तो इतल्यान ताका याद जाता खळाचेर सगळें जें भात जें आसा तें बरें मांडून दवरलां. आनी थंयसर एक संकल्पना आसा कितें, खळाचो जो राखणदार आसा, खंयचो भेटशिपूंचो देव जो आसा तो बरोच खर आसता. हो तेजो पांचसो दवरिना. हो रातया बायलेक सांगता तूं मातशें राव, आपूण थंय वयता आनी आपूण कितें तरी बंदोबस्त करता. आतां इतलें सगळें करपाक वयता आसतना तो गपचूप थंयसरल्यान थोडेशें हें जें आसा भात जें आसा तें चोरून हाडटा आनी बायले कडेन दिता आनी तें पिकयता, हें करता, शिजोवपाक लायता. आनी तें शिजोवन बायल तेजे भुरग्यांक एकदाची पोटाक कितें तरी घालता. आतां दुसरे दिसाक ताका मातसो भंय आसता, कित्याक लागून आपणें चोरी केल्या न्ही. आतां थंयसर जेन्ना हें जाता, विधी जाता, तेन्ना तांकां कळटा हांगासर कोणी तरी चोरी केल्या. आनी जो दुगेबाब जो आसा दुगेबाब चाळवता. दुगेबाब कितें करता, दुगेबाब थंयसर कडक गाराणें घालता कोणाक, भेटशिपूंच्या देवाक. आनी थंय ताका सांगता जेणे कोणें हें चोरलां ताका कसो सोडूं नाका, 24 वरां भितर तुजी शक्त दाखय आनी तो पिसो जावपाक जाय. अशी तेंची मांडणी आसता. आनी ते एकमेका कडेन उलयताय बी दुसरे जे मानाय आसता हांगसर जो कोण चोरी करता पळय ताका तें पचना, तो पिसो जाता. हें सगळें आयकून बरोच मनान भंय घेवन हो जो पांगो जो आसा पळय तो पांगो घरा कडेन वयता. घरा कडेन वयतकूच तेंचो संवाद निमाणो वाचता आनी कथेचें नरेशन सोंपयता. वडे खंय, वडे दिवपाचे आसता. भुरगीं ताका वडे विचारता. ते देवास्पणा कडेन वडे वाडटात ते वडे तो विचारता. वडे खंय? पुतान पांग्याक विचारलें आनी हात फुडें केलो. भुरग्याक वडे हाडूंक ना. बायलेन परत तोच प्रश्न केलो. पांगो घरकान्नीच्या तोंडाक पळयत रावलो. अशें कितें पळयत रावता? पांगो हांसता. ताची बायल काचाबूल जाली. हांसपाक कितें जालां? हा हा हा. पांगो हांसत रावलो. खोपीचो कडवो हाल्ल्या सारको जालो. आंगांत वारें आयिल्ल्या सारकें करून पांग्यान खोपीत सांसपिलेशें केलें. एक पिचकी शेंद्री भाताचे पोटलेर घातली, लिपयलीशी केली. बायलेक शुद्ध करून वोगी रावपाचें शिनाल केलें. दिवो वाडयलो. खोपीत काळो गुपाट जालो. पांगो धांवत भायर आयलो आनी आंगणांत रावन दुगेबाबाक सादोवपाक लागलो. दुगेबाब, हांवें भाताची पोटली चोरूंक ना. म्हजे खोपीन येवन पळय, हांव पिसो जावंक ना. म्हणजे हांगासर तो पिसो जालो काय ना ही ट्रेजेडी जी आसा ती ट्रेजेडी हांगासर मांडटा. म्हणजे ग्रामीण ज्यो विचारसरणी आसा, ग्रामीण ज्यो देवाधर्माच्यो संकल्पना आसा, जो भंय आसा ग्रामीण देवांचो, तो भंय त्या मनशाक कसो वागपाक लायता आनी त्या भंयातल्यान तेची प्रतिक्रिया कितें जाता आनी म्हणून तो चोर कसो भायर येता. तो चोर भायर काडपा खातीर ही जी मांडणी आसा, कोणेचो वायट करचें न्ही ती मांडणी ह्या कथेंतल्यान दिश्टी पडटा. फुडें हाचेर थोडे मुद्दे येतले. फुडल्या कथेचेर वयता. महाबळेश्वर सहल हांची 7 जण मावळ्यांचो भाचो. सामकी फामाद कथा सिलेबसान आमी शिकल्या. हो जो रमेश नांवाचो जो भुरगो आसता, जो आपल्या आवय बरोबर रावतालो आसता आनी तेचे जे 7 जण जे ह्या आसा तेगेले 7 जण जे मामा आसा ते हणकोणा रावता आनी शिगम्याक तो थंयसर वचपाचो आसता आनी बरो उमेदीर आसता सारको. तेजी गरीब परिस्थिती दाखयली सारकी सैल बाबान. आनी तो शिगम्याच्या उमेदीन आवय कडेन उलयता आनी वयतलो म्हूण सांगता. पूण आवय वर्णन करता सगळें की शिगमो कसो जाता, तुजे मामा कितले बरे, सगळें सांगता. आनी एक वाक्य तेका ती सांगता, कोणागेर जेव काय म्हणटा तो सांगता, 7वी मामा तुजे, कोणागेरूय जेव.
ह्या एका एका संकल्पनेचेर फुडें कितें जातलें हो प्रश्न हांगासर पडटा आनी तो जे तरेन वयता पळय आपल्या मामागेर काणकोणां आनी गांवांतले तागेले फ्रेंड आसतात वांगडी आसतात गांवांतले लोक आसतात सगळे शिगम्याक वचपाचे आसता आपल्या आपल्या सोयऱ्यांगेर थंय तांकां शागोती खावपाची आसता शागोती खावपाक वचपाची परंपरा आमकां हांगा दिश्टी पडटा तो थंय वयता आनी ताका तेगेलो केशव मामा मेळटा हो एकूच मामा पांयान मातसो पांगळो आसता पूण तो एकटोच बरो आसता स्वभावान उरलेले स मामा जे आसा ते एकामेका कडेन झगडोन तेंच्या मदीं वारें वचना इतली तेंच्या मदीं झगडी जाल्ली आसता ही झगडी ह्या बाबड्याक चवथी पांचवेच्या पोराक खबर ना ताका रमेश मामा सगळ्याक भोंवडयता गांव दाखयता एक पिल्लू घेवपाक ताका पयशे दिता आनी कितें घेवन खा म्हणटा पळय न्ही लास्ट ते हाडून तो मामाल्या व्हडल्या घरान हाडून सोडटा आनी थंय बाबडो आपणाक एकलो तरी मामा जेवणाक आपयतलो शागोती खावपाक आपयतलो ह्या भावनेन तो येवन थंय बसता आनी बाबडो रातभर उपाशी उरता दुसरे दिसाक हो पोटाक सामकें अशें एके वटेन पोटान सामके कवळे पडले ते पोटान पडले कवळे घेवन तो घरा कडेन येता आनी आवयक सांगता आपणाक वाडले म्हणटा मामानी आपूण जेवला म्हणटा कळ्ळें न्ही पूण इतलें आसून घरा कडेन येवन तो तळमळीन पेज मागता तेन्ना आवयक कळटा की हेका मामानी उपाशी दवरला हो कोणागेरूच जेवना आनी ही त्या भुरग्याची जी शोकांतिका आसा ती हांगासर दिश्टी पडटा एक कॉमन मुद्दो आसा जो मुद्दो आयज म्हाका दिसता गोंयाक खास करून म्हणटलो म्हज्या ऑब्जर्वेशनान भायले म्हाका खबर ना पूण गोंयान तरी परिस्थिती दिश्टी पडटा की लग्ना उपरांत बायलां येतकच दादले कशे परत येता भावा भावा मदीं कशी झगडी जाता आनी भाव आवय बापायक सुद्दां वळखना तो मावळो सोडूनच घाल ही जी परिस्थिती आसा पळय ही परिस्थिती चित्रण हांगा दिश्टी पडटा आनी तातूंत शिगमो हणकोण सारकिल्ल्या वा एकूण कारवार बेल्टाक कळ्ळें न्ही कारवार कुमठा माजाळी ह्या बेल्टार जो कोंकणी मनीस जो आपली संस्कृताय घेवन थंयसर जगता कोंकणी भाशेक जपून जो जगता तेजी जीण ह्या कथेंतल्यान हांगासर दिश्टी पडटा फुडली कथा आसा श्री एन शिवदास हांची गळसरी फामाद कथा हांव भुरगेपणांत म्हाका दिसता स्कुलान केन्ना तरी शिकलेलो ती कथा म्हाका जाणवली हांव दिसलें की ही कथा मुद्दम घेवची कारण ही कथा एका वेगळ्या बाजाची आसा ही कथा जी आसा पळय ही कथा शेवतू जी आसा ह्या शेवतूची कथा आसा शेवतूच्या घराब्याची कथा आसा आनी शेवतूचो देवावयलो भावार्थ हांगा दिश्टी पडटा ते दोतोरा कडेन वचना पूण ते आपलो पूत जो आसा बाबू तो बरो ना म्हणून ती घाडया कडेन आनी भगता कडेन वयता आसो काडप वा खंय तरी प्रसाद पाकळी घेवप हें तिचे खातीर वखद हें जें वखद आसा पळय हें वखद घेवन ती घरा कडेन येता चेड्या गोडे मुताचें जालां चेडो लागीं लागीं वचपाच्या धडेर आसा कथा विज्ञान आनी अंधश्रद्धा यांच्या धारेर यांच्या मदीं बसून ही कथा बरयल्ली आसा सो लेखक जो आसा तो मदीं मदीं खंय तरी आमकां सुतां सोडटा तातूंत कळ्ळें निमाणे कडेन दिवो वाडोवपाचो आसता तेन्ना ती म्हणटा दिवो आतां आपलो पालोवपाचो आसा म्हणून तो दिवो असो जाला पूण तितूंत खऱ्यान तेल घालपाक ती विसरलेली आसता तिचें भान आसना कारण चेड्याची परिस्थिती इतली वायट जाल्ली आसता आतां गळसरी कित्याक लागून कारण सगळ्या प्रकारचे देव धर्म करून जातकच चेडो जो आसा तो आतां जीव सोडपाचो आसा अशा वेळार शेवतूक आपणें घेतलेली घाणाक दवरून घेतलेली गळसरी याद जाता आनी ती गळसरी जी आसा ती गांवांतल्या एका मनशा कडल्यान ती घेता आनी ती गळसरी ती परत दिना आनी ती परत दिना अशा वेळार तो मनीस तिका श्राप सोडून दिता तुजें निसंतान जावं म्हणटा तो आनी तें तिका याद जाता आनी खंय तरी आपणें ती गळसरी जर परत दिल्ली जाल्यार आपलो पूत वाचता आशिल्लो ह्या भावनेन ती कायमची दुखावता ह्या कथेन शेवतू म्हणून पात्र येयला तिचो घोव आयला येसू तेजें नांव दोन चेडे आयल्या सुनांची स्टोरी आयल्या कळ्ळें मुद्दम ही कथा वाचची खूब आनी वाचल्याय बी आसतली ही एक अशी ग्रामीण कथा म्हाका मेळ्ळी जी विज्ञान आनी अंधश्रद्धा यांच्या धडेर रावन बरयल्या फुडली कथा मेळटा डॉक्टर जयंती नायक हांची राखणदारांतली पात्रां आसा आपा वेळीप शेतकामती आसता तो बायल तागेली भुरगीं आसा आनी चलोबाब आनी गजाबाब म्हणटा तेगेलें शेत तो चलोवपाक घेतलेलें आसता तेणें आनी चलोबाब म्हणटा तो गजाबाबाचो पुतोणयो जेका तेणें आपणाली भुरगीं ना म्हणून पुसलेलो आसता पूण तो तेजेर आपली बायल येतकूच सगळें घर शेत भाट हाताळपा खातीर तेका तेजेर बेमान जाता ती गजाबाब जो आसता तेजी बायल सुद्दां मरता आनी गजाबाब स्वता बाबा त्रासान पडलेलो आसता सो हो जो आपा वेळीप आसा तेजे शेतान एक रोयण आसता तेजी मळणी जाल्या उपरांत शेतांतले रोयणीचेर तेगेलो चेडो मुत्ता वचून तो मुत्तकूच तो दुखावता की हाणें आपल्या जाग्याच्या राखणदाराक दुखयलो म्हणून घरा वतकूच तो आजयेक सांगता आजी म्हणटा तशें ना रे म्हणटा जो मनीस पाप करता तेकाच तो त्रास करता बरे मनशाक तो त्रास करिना इतल्यान हेका आपा वेळीपाक चले बाबाचो मनीस आपणाक येता थंय वतकूच तेका चलेबाब विचारता तुका आपणें
एक गजाल सांगलेली तू ती मनार घेना. तो म्हणटा खंयची? तुवें म्हाका आतां खंड दिवचो पडटलो. तो म्हणटा आपूण तुका खंड दिवचो ना, कारण तूं म्हजो कोण न्ही. ज्या मनशान म्हाका शेत चलोवपाक ना तेका आपूण खंड दितलो, तुका दिवचो ना. आनी अशें सांगून तो थंयच्यान भायर सरता. भायर सरतकूच दुसरो दीस येता. दुसऱ्या दिसाक रातची एक खबर येता गांवांत. चलोबाब जो आसा तो मेलो. तो कसो मेलो हो तेका शॉक जाता की इतलो ठणठणीत मनीस आपूण तेका मेळोन येयला आनी हो कसो मेलो. जाल्यार दुसऱ्या दिसाक मानाय येवपाचें आसा. हो थंयसून नजर घालून येता. मानाय येवपाचें आसा म्हणून आपल्या खळार वयता, जाल्यार खळार हेणें जें भात जें धांपून दवरलेलें आसता तें विस्कटलेलें आसता आनी वयर तो मोठ्या फणाचो नाग जो आसा तो थंयसर राखणदार तेका दिश्टी पडटा. हो तेका भिवून बाबडो भंयान आंगाचेर कांटो येता. हो तेका पांय पडटा आनी हेका कळटा की बाबा आपल्या राखणदारान आपली राखण केली आनी ह्या चले बाबाक ख्यास्त दिली. सो राखणदाराचो जो भावार्थ आसा तो हेका थंय दिश्टी पडटा. एकूण शेती संस्कृतायेन मनीस कसो जगता हें चित्र ह्या राखणदारान दिश्टी पडटा. निमाणी कथा आसा वसंत भगवंत सावंत हांची नागपंचम. कोंकणीतली एक फामाद कथा, हेजेर नाटकुलें जाल्लें पळयलां. एके वटेन फिल्म जावपाक ती कथा आसा. नागपंचम जी कथा आसा ही कथा मळीक पुरीस ह्या ग्रामदेवाच्या वाठारान रावपी एका पात्राची आसा. राणू भगत जो आसा तो हरीचो बापूय आसता. ह्या हरीची ही कथा आसा कळ्ळें. सैमीक अश्ट येयल्लें आसता, भुकटी येयल्ली आसता, नागपंचम लागीं पावल्ली आसता आनी हरीचो चेडो जो आसता सामको बरो नासता. जाल्यार खंय तरी दोतोरागेर व्हरपाक तेका मेळना. अशा परिस्थितीन तो ह्या चेड्याचो जीव वाटावपाचो संघर्श करता. आनी ह्या संघर्शान एक गजाल कितें घडटा, तेंच्या घरान 2 वर्सां फाटीं कांय कारणाक लागून नागपंचम उरलेली आसता. तेच्या फुडल्या वर्सा कांय लागून नागपंचम उरता आनी ह्याय वर्सा नागपंचम उरपाच्या वाटेर आसता. अशा वेळार तो भुरगो सामको जीव सोडपाचो आसा तेन्ना आडे कडेचे लोक उलयता फाल्यां नागपंचम आसा. भुरगो ऑलमोस्ट जीव सोडटलो. भुरग्याच्या जिवान कांयच ना, सामको दुदाचो भुरगो आसता तो. जाल्यार हो मनीस जो आसा तो इतलो भावार्थी आनी इतलो त्या नागपंचमीच्या संकल्पनेन बुडलेलो आसता. तो फाल्यां भुरगो मरपाचो आसा, तेका फाल्यां पुरपाक मेळचो ना, दीसभर मळे उरतले तशेंच पडोन, म्हणून तो फाल्यां मरतल्या भुरग्याक पुरपा खातीर आयजूच जमीन खणपाक लागता. ही कथा हेजो शेवट जो आसा, शेवटाचेर येता मागीर म्हजो मुद्दो आसा फुडें. हो शेवट वाचप्याक हालोवन वयता. हो शेवट ग्रामीण जिणेंतल्यो ज्यो मिथकांच्यो संकल्पना आसा, ग्रामदेवांच्यो, राखणदाराच्यो, ग्रामपुरसांच्यो, खेत्रीच्यो, ह्यो सगळ्यो संकल्पना ग्रामीण मनशाक कसो हातून आवळून दवरता, बांदून दवरता आनी तेज्या सासायेन तेका ती पोसता. ही शक्त ह्या ग्रामीण मनशाक पोसता. कळ्ळें. हें हांगासर दिश्टी पडटा. आतां ह्या कथांचेर आमी थोडीशी फुडें एनालिसीस करुया. ही एनालिसीस कशी आसा जाल्यार तेजे पयलीं एक ल्हानसो मुद्दो. कोंकणीन ग्रामीण साहित्य म्हणटलो वा ग्रामीण कथा लेखक जे मुळाचेच ग्रामीण हे न्ही, ग्रामीण कथाकार न्ही, पूण तेंच्या हातींतल्यान बऱ्यो बऱ्यो ग्रामीण कथा जल्माक आयल्या. अशें कोंकणी जे विद्यार्थी हांगा बसल्या वा कोंकणी अभ्यासक जे हांगा आसात तेंच्या खातीर कांय कथा लेखकांची वळेरी काडल्या. ती नांवां हांगासर वाचून दाखयता. शेणे गोंयबाब. शेणे गोंयबाबाच्यो पयल्यो 5 ज्यो कथा आसा त्यो एकूण ग्रामीण जिणेचें एक व्हडलें चित्र उबें करता की कोंकणी ग्रामजीवन केदें व्हडलें आसा. तेणें ग्रामीण कथा म्हणून त्यो बरोवन नाशिल्ल्यो, तेजो हेतू वेगळो आशिल्लो, तो पुराय वेगळो अभ्यासाचो विशय. पूण आमकां तेज्या हातांतल्यान आमकां ग्रामीण कथा पळोवपाक मेळटा. दामोदर मावजो हांचें मरण येना म्हणून हें उदाहरण पळोवपा सारकें. गोकुळदास प्रभूंची कथा आयकता. शांताराम हेदो हांची घरपुरूस कथा. अच्युत तोटेकारांची शाबदुलो देव. अण्णा मामऱ्याची भावजी मेलो. विना काकोडकर हांची दोंगर चावला आनी तेंचें चडशें जें आमकां साहित्य मेळटा आदल्या काळांतलें तें चडशें आमकां ग्रामीण संकल्पना आनी ग्रामीण जीण वेवस्थेंतल्या लोकांक धरून मेळटा. मेघी कथा मुद्दम वाचा. क्रिस्तांव समाजांतल्या एका ग्रामीण संकल्पनेन जोडलेल्या पात्रांची कथा. गजानन जोग बाबांची आमकां खुळखुळ तळी कथा मेळटा. शशांक सितारामाची देवा तूं पाव सामकी फामाद अशी बालमन चित्रावपी कथा. हेमा नायक हांची मादार कथा आमकां पळोवपाक मेळटा. श्रीमती जयमाला धनायत हांची आमकां आंगोस्तर कथा पळोवपाक मेळटा. ग्रामीण वाठारांतलीच पूण एका उच्च वर्गीय समाजान घडलेली कांय घडणुको पळोवपाक मेळटा. देविदास कदम आनी डॉक्टर प्रकाश पर्येकार ही 2 नांवां म्हणटलो हांव कोंकणी ग्रामीण साहित्याचो अभ्यास करपी लोकांनी मुद्दम वाचची, कारण ह्या दोनूय लेखकांचें एंटायर साहित्य जें आसा तें आमकां ग्रामीण संकल्पना धरून मेळटा. 2 वेगळ्या प्रदेशांतल्यो ग्रामीण संकल्पना. एक वाळपयची आमकां वाळपय जी 70 जी आसा 70 वाठारांतली आमकां ग्रामजीवन पळोवपाक मेळटा आनी दुसरें आमकां देविदास कदम हांचे एकूण कारवार माजाळी कुमठा ह्या वाठारांत जो कोंकणी मनीस ग्रामीण जीवन जगता ती जी आमकां तेंचें साहित्य आनी एक अशें म्हणटलो की व्यापक चित्र पळोवपाक मेळटा. चुकून तें श्रा जालां. दुर्गादास गावडे हांची आमकां
तेन्ना कसो फुटिल्लो आदण हो कथासंग्रहान आमकां एक कथा मेळटा मुद्दम वाचून पळोवची. रामनाथ गावडे यांच्या कथासंग्रहाच्या म्हाका आनी कथेंची नांव याद जायना जाली. रामनाथ गावडेचे मुद्दम वाचचे एक नवो धमाचो एक नव्या संकल्पनांचो ग्रामीण कथाकार आमकां पळोवपाक मेळटा. मधुसूदन जोशी आमकां ग्रामीण कथा दितना मेळटा. प्रितेश परसाई हेजे मुद्दम कथा वाचात. श्रीमती जोफा गोन्साल्वीस आनी हालींच्या काळान नरेश नायक हेंच्यो मुद्दम ग्रामीण कथा वाचा. हेंचो ग्रामीण संवसार जो आसा, हेंचे ग्रामीण अणभव विश्व जे आसा ते खूबच व्हडलें आसा. ते नव्या अभ्यासकांनी मुद्दम अभ्यासपा सारकें. आतां कोंकणी कथेंतले ग्रामीण संदर्भ आनी खाशेलपणां हे चड लांबोवपाक वचना. ते मुद्दम मुद्देच हांवें सोंपे करून मांडलेत. चड तेजेर एक्सप्लेनेशन दिवपाक मेळपा जायना म्हणून, कारण टायमूय कमी आसा. सो जनरल हांव ते मुद्दे घेता. राखणदार ह्या संदर्भांतल्यान जर विचार करीत जाल्यार शेती वेवसाय चडशा घडणुकांचे मुखेल केंद्र आसलेले आमकां ह्या कथांनी दिसता. फुडें जावन पळोवपाक वचत जाल्यार थळावे राखणदार आनी मिथक कथा हांचेर विश्वास आशिल्ली समाज वेवस्था आमकां ह्या कथांनी दिश्टी पडटा. भाटकार आनी भागेली कुळवाडी हांचे मदलो संघर्श कथांचे मुखेल सुत्रां आमकां हांगा जाल्ली दिश्टी पडटा. शेती वेवसायांतल्यो लुवणी मुळणी आनी हेर प्रक्रिया खोलायेन आनी कलात्मक आमकां चित्रायल्यो ह्या कथांनी दिश्टी पडटा. पाप पुण्य ह्यो संकल्पना लोकमानसाचो वेगळाव येना असो घटक आशिल्ल्याचें आमकां ह्या कथांनी दिसता. तशेंच आमकां चाली रिती रूढी परंपरा हांचे मुखार नतमस्तक जाल्ली समाज वेवस्था आसा अशी कथांनी चित्रायल्ली दिसता. म्हणजे डॉक्टर जयंती नायक जी लोकवेदाची देवळी अभ्यासक आसा, तो अभ्यास आमकां तिच्या ह्या कलात्मक साहित्यांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. खास करून तिचे कथा जे कथा संग्रह आसा, गर्जन आसा वा अथांग आसा वा आर्त जो हालीं आयला, हे मुद्दम वाचून पळोवचे. हितून तुमकां तेंची एंटायर ग्राम जिणेची जी संकल्पना आसा वा तेंचे जे ग्रामीण विश्वाचे जे अणभव आसा, ते अणभव आमकां वेगवेगळ्या पात्रांचे दुख्ख, तांचे सूख, तांची सपनां, तेंचे हावेस, तेंच्यो गरजो ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान दिश्टी पडटा. फुडले घेवया. नागपंचम वसंत बाब सावंत सांगपाक खोस भोगता. म्हाज्या घरा कडेन तांचें घर दिश्टी पडटा. इतक्या लागीं आमी रावतात. आमचें केन्ना केन्ना साहित्याचेर अशें उलोवपी जाता. सो म्हजो खूब आवडीचो एक कथाकार आसा. ताणें एकूच कथासंग्रह बरयला खरो, पूण एकाच कथासंग्रहांत ताणें आपली कोंकणी कथेक आपली तांक कितें आसा, स्वता कथाकार म्हणून तेजी निरीक्षण शक्ती कितें आसा ही त्या कथासंग्रहांतल्यान दाखोवन दिली आसा. तातूंतली नागपंचम ही कथा सैमीक अरिश्टांनी सांपडलेलो ग्रामीण समाज आमकां कोंकणी कथांचो एक म्हत्वाचो विशय म्हणून दिश्टी पडटा. व तेंच्याच कथांनी न्ही खूब जाणांच्या कथांनी वो आयिल्लो आसा की ग्रामीण जिणेन जगलेल्या कारणान सैमीक अरिश्टां येवप हें सामकें सहजीक आसा. आनी नव्या कथाकारा खातीर एक मुद्दम हांगासर विशय मांडपाक सोदता. काणकोणा येदो व्हडलो पूर आयलो वा पयर फाटल्या जुलयान जो आयलो, हे विशय ग्रामीण वेवस्थेक हालोवन वयतात. शेती बागायती काबार करतात, जी व्हडा कश्टान तेंच्यांनी लायिल्ली आसता, तेंच्या जिणेचेर उजवाड घालपाक, तेंचे प्रश्न हेर वाचकां मेरेन पावोवपाक ह्या अरिश्टांच्या विशयाचेर ग्रामीण वाठारांतल्या आमच्या कोंकणी विद्यार्थ्यांनी, कोंकणी बरोवप्यांनी मुद्दम हाजेर अभ्यास करून मुद्दम बरोवचें. सुतक सुयेरान सण परबो चुकच्यो न्हय म्हणून सगळ्या ग्रामदेवतांक वेळोवेळ मान आनी दान दिवपी समाज कोंकणी कथांनी वास्तवीक चित्रायल्लो आसा. हो आमकां चडांत चड कोंकणी साहित्यान मेळटा पळोवपाक. ग्रामदेवाचें, थळ देवांचें आनी जाग्याच्या राखणदाराचे सासायेक खूब राखता आनी भिता अशें लोकमानस ग्रामीण कथांनी खूब प्रमाणांत आयला. आतां 7 जाण पळोवया आमी, 7 जाण मावळ्यांचो भाचो. ह्या कथे संदर्भांतल्यान जर आमी उलोवपाक वयता जाल्यार म्हाका दिसता कोंकणी ग्रामीण कथा फकत गोंयच्या भुगोला पुरतीच मर्यादीत ना, जाल्यार ती शिमो हुपून कारवार, कुमठा, माजाळी, होन्नावर, हणकोण आनी हेर वाठारांतल्या कोंकणी मनशाची कथा आनी व्यथा खोलायेन उक्तायता. थळाव्या जाग्यांचे उल्लेख कोंकणी ग्रामीण कथेक एक प्रादेशीक बसका दिता. एन शिवदास बाबांच्या कथेनूय दिश्टी पडटा, सैलांच्या कथेन तर सदांच दिश्टी पडटा, पुंडलीक बाबांच्या कथेन दिश्टी पडटा. चडशा आमच्या ग्रामीण कथा बरोवप्यांच्या कथांनी आमकां ग्रामीण आनी वाठारांचे उल्लेख पळोवपाक मेळटा. तेका लागून आमी सरळ त्या कथे कडेन झुकतात. आमकां दिसता अरे म्हज्याच वाठारांतली मरे ही, म्हणून आमी त्या कथांनी हो ग्रामीण जो आशय आसा तो चड खोलायेन समजूपाक पावतात. फुडलो मुद्दो आसा कोंकणी मनीस जरी गोंया भायर स्थायीक जाल्लो आसलो तरी तो कोंकणी भाशा आनी गोंयकारपणाच्या म्हणजेच मनीसपणाच्या समान सुत्रान मातये कडेन जोडलेलो आसा. हे कोंकणी ग्रामीण कथा वास्तवच स्पश्ट जाता. खळ कथे संदर्भान चड सांगपाक कांय ना. म्हजो सामको आवडीचो कथाकार पुंडलीक बाब, तेंचे एंटायर कथा साहित्य हें पळयलां. इवन हे चडांत चड साहित्य नाटक तर म्हजें सामकें आवडीचें आसा. तांणी चित्रायल्ली ग्रामीण जीण, तांणी चित्रायल्ले ग्रामीण प्रश्न आनी तांणी ज्या शैलीन तें मांडलां, न्हिदपाचें सवंग घेतल्या खोट मारून जागो करप, पशोवन जागो करप न्ही,
हे तत्व जे आसा म्हाका तेंच्या कथा साहित्यान आनी तेंच्या नाटक साहित्यान चडशें पळोवपाक मेळटा. ह्या तत्वाचेर आदारलेली कथा जी चड एक्सप्लेन करची पडना. तातूंतलो एकूच म्हाका मुद्दो हांगासर जाणवलो तो हांवें बरयला. देव देवचपणाचो परिणाम आनी चोरी केल्यार थळावर राखणदार ख्यास्त दिता आनी चोरलेले पचपाक दिना. ही खर श्रद्धा आमकां ग्रामीण कथेचो आशय, पात्रांचें मानसशास्त्र आनीक खोलायेन उबें करतना दिश्टी पडटा. आनी तांच्यो कथा तरी हांव म्हणटलो ग्रामीण आसा जालेंच, मानसशास्त्रीय अध्ययनाचें एक व्हडलें एक मळ आसा तें. ताजो फुडाराक अभ्यास जावचो, ताजेर आनीकूय संशोधन जावचें अशें म्हाका तरी दिसता. गळसरी, बश्टें, अनवाळें, सोंवळें ह्यो संकल्पना ग्रामीण जिणेचें खूब म्हत्वाचें आंग जाल्यार घाडी, जुयशी, भगत, गुरव, प्रसाद, पाकळी असो आसो काडप हाका केन्ना केन्ना दोतोरा परस व्हडली सुवात ग्रामीण वेवस्थेंत आशिल्ली आमकां ह्या गळसरी कथेंतल्यान दिश्टी पडटा. कारण ती जी शेवतू जी आसा तिजो दोळे धांपून जो विश्वास आसा तो तेगेल्या घाडी भगताचेर आसा, पूण दोतोरांचेर ना. दोतोरांक म्हणटा ती दोतोर हे इंजेसांव मारून मनशाचो जीव काडपी यम म्हणटा ते. कळ्ळें? फुडलें पळोवया. भार येवप, खुदप ह्या गजालींक ग्रामीण वेवस्थेन सदांच पवित्र सुवात दिल्ली आसा. एंटायर आमच्या ग्रामीण वेवस्थेन भार येवप हो सामको एक सेक्रेड अशा प्रकारचो एक पवित्र असो सुवाळो मानतात. फाल्यां दसरो आसा पळय, फाल्यां मुद्दम भार पळोवपाक वतलो. तो भार आमी सगळ्यांनी पळयला गोंयांत, तो कितलो पवित्र आसता पळय. कळ्ळें? एक सायकोलॉजिकली ताका अभ्यास करपाक एक वेगळें मळ आसा. हांगासर ह्या गळसरी कथेन आमकां हो भार येयल्लो पळोवपाक मेळटा. हे जे शेवतू जे आसा ते केन्ना केन्ना खुत्ता, बेतकाठी घेता आनी ते खुत्ता घरांत. कळ्ळें? अशी संकल्पना आयिल्ली आसा. श्रद्धा, अंधश्रद्धा हो ग्रामीण कथेचो आनी समाजाच्या मानसिकतेचो मानसशास्त्रीय पांवड्यार अभ्यासाचो विशय आसा. आतां निमाणें म्हजी कांय निरीक्षणां सांगता आनी फुडल्या मुद्द्याचेर वता. ही निरीक्षणां अशीं आसा, कोंकणी ग्रामीण कथेंतलीं मनशां निजाची आनी ऑरिजिनल आसात. तांकां शारी मनशा भशेन बेगडी आनी नकली रंगांची झालर चडलेली खंयच दिसना. सामकें म्हत्वाचें. तुमी कोणाल्याय कथांतलीं कोंकणी ग्रामीण पात्रां वाचात, ती कारवारची आसूं, माजाळी वाठारांतली आसूं, गोंयच्या खंयच्याय पोंतांतली आसूं, तुमकां ती सदां ऑरिजिनल सांपडटली. जशी भितर आसा तशी ती भायर दिसता. तेंचेर तो कपट आसा, फटिंगपणां आसा, पूण ते उक्तेपणान येता. दोन तोंडांनी येना, दाखयली पळय केन्नाच करनात ती. ही खाशेलेपण तेंची, ती ऑरिजिनल आसा. परिस्थिती प्रमाणे मनाची बदलपी अवस्था आनी मनांतलीं आंदोलनां कोंकणी ग्रामीण कथेंत खूब उत्कट रितीन चित्रायल्लीं आसात. निमाणो हो एक म्हाका मुद्दो खूब बरो दिसता आनी तो कोंकणी चडशा कथांनी पुंडलीक बाबाच्या तर चडूच दिश्टी पडटा. तो मुद्दो म्हणजे कथेचे शेवट जे आसा ते ट्रेजिडीन जाल्ले पळोवपाक मेळटात. कोणाचीच कथा तुका सहज बऱ्या शेवटान सोंपची ना, ती ट्रेजिडीन जाता, कितें तरी शोकांतिका जाता. ही निखटी कलात्मक वा वातावरण निर्मिती करपाक केल्ली ट्रेजिडी आसना जाल्यार हे शेवट वास्तव ग्रामीण मनशाचे जिणेंतली शोकांतिका, विवंचना, संघर्ष आनी निरंतर प्रश्न उक्ती करता. पुंडलीक बाबाच्यो कथा, इवन सैल बाबांच्यो कथा सुद्दां शेवटाक मुनेळ घालतात. तुजेर मुद्दम तांची एक सुन्नमरण ही कथा वाचा सैल बाबांची. पुंडलीक बाबांची तर तिनूय कथा संग्रह उदाहरणां घेना हांगासर. दर एक कथा तुका शेवटाक हालोवन वयता. घर नांवाची कथा, वा भंवर नांवाची कथा, अर्दूक नांवाची कथा, वा सगळेच म्हाका टायटल म्हाका याद जायना सारकें, प्रेम जागोर सारकी कथा. ही मनशाक शेवटाक हालोवन वयता, प्रश्नांक उडयता. आनी हे प्रश्न कोणाचे? ग्रामीण वेवस्थेन जगतल्या मनशाचे प्रश्न. कोंकणी ग्रामीण कथेंतली समाज वेवस्था ही संपूर्ण आनी स्वयंपूर्ण आसा. ती स्वावलंबी आसा, स्वताच्या बळाचेर उबी आसा. तिका शाराची गरज ना, तिका खंयच्याच वेगळ्या रिसोर्साची गरज ना. तिचे कडेन आपले उदकाचे, जमनीचे, पिकावळीचे, वेवस्थेचे, भूंय संपादनाचे, शिक्षणाचे, गांवांतल्या वेगवेगळ्या सण परबांक मॅनेज करपाचे सगळे तांचे कडेन आपले कायदे आसात, नेम आसात. हेंचेर ती उबी आसा. सो ही कथा, ही चर्चा जाली आमच्या कथेचेर. ताका वेगळ्या मुद्द्याचेर व्हरता तुमकां. तो म्हणजे कोंकणी ग्रामीण कथेंतले थळावे देव आनी राखणदार. हांवें जस्ट एक वळेरी काडलेली. ती म्हणजे खामणेचो देंवचार रवदिरो, भूतखांब्या वयलें भूत, बेताळ, कांजणी पर्वाची सायबीण, खांडेकान्न, खेतली, संबंध, पिसो रवळू, पायणीतलो देंवचार, खेतन तळ्यांतलो पुरूस, धांवशी रवदिरो, भेडशी पुंचो देव, मळीक पुरूस आनी रोहिणीतलो राखणदार. हे फक्त हांवें 5 कथांच्या संदर्भांतल्यान काडलां. एक विशय हांगा मुद्दम हांव उक्तो करता, तो म्हणजे कोंकणीन MA जाल्ल्या, कोंकणी MA करप्या विद्यार्थ्यां खातीर कोंकणी ग्रामीण साहित्यांतल्या उतरावळीचेर
व्हडल्यातले व्हडले संशोधन करपाक, खास करून भाशा विज्ञानाच्या संदर्भातल्यान संशोधन करपाक खूब व्हडली वाट मेकळी आसा. कारण आयज एक पर्टिक्युलर जाणटी पिळगी आयज सोंपत चल्ल्या. ती जाणटी पिळगी जर सोंपली जाल्यार हें उतरावळीचें दायज तांच्या बरोबर सोंपतलें. तेच्या पयलीं हें साहित्याच्या रुपांतल्यान, आपल्या अणभवांतल्यान, अभ्यासांतल्यान, संशोधनांतल्यान तें सांबाळून दवरपाची गरज आसा. ही मेजकी उतरां ज्या कथाकारांची हांवें नांवां घेतल्या तेंच्याच कथांतली जर उतरावळ काडीत आमकां ग्रामीण उतरावळ कोश करपाक मेळटलो, इतली उतरावळ आमचे कडेन आसा. मातसो नेटान वेगान वयता, थोडोसो वेळ उरला आनी थोडेशे मुद्दे उरले म्हजे रोखडे सोंपयता. ग्रामीण कोंकणी कथेंतली शेती ग्रामीण उतरावळ, खळ, कुतल, केवले, मळणी, कणशी, कुडव, पोल, मेरा, गोट्यांचे कूस, वायन, मुसळ, फेरीत, कुरकूट, कुणगी, शिरकोणी, थामाचो मूठ, बांदी, हातरी, गुंडवे, खंड, थाम, खुटी, किरवट, लावलें, शिशें, तळसरी. आता कोंकणी ग्रामीण साहित्याची तुमकां हांवें सांगलेली परिभाषा म्हणून हांवें घडोवपाचो प्रयत्न केला. ही परिभाषा हांगासर खुबशे जाणकार आयकता आसतले, म्हाका सद्याक कोण दिश्टी पडना, म्हणजे नांव पळोवपाक मेळना. खुबशे कोंकणी ग्रामीण साहित्य बरोवपी हांगा आसतले, कोंकणी ग्रामीण साहित्याचे अभ्यासक आसतले, युवा लेखक आसतले. हांव हांगासर एक म्हज्या तोंडान जायना येदो व्हडलो घास घेवपाचो प्रयत्न करता. जर ती चुकलेली आसत म्हाका माफ करचो, जर ती बरी आसा मुद्दम तुमी कमेंटांतल्यान म्हाका सांगची, जर ती सुदारपाक जाय तिवूय म्हाका सांगची. म्हाका दिसता आयज आमचे कडेन इतलें कोंकणी ग्रामीण साहित्य तयार जालां, आनिकूय जातलें, तें आयज एका परिभाशेन बसोवपाचो वेळ आयला. आनी म्हाका ही कल्पना सुचली की कोंकणी आमच्या ग्रामीण साहित्याची परिभाषा कोणें कित्याक करूं ना. ती परिभाषा म्हाका दिसता की आमी करचें. हांवें एक प्रयत्न केला ती समजून घेवची. ताजे कितें प्रश्न आसले म्हाका मुद्दम विचारचें, बरी आसल्यार म्हाका तेजी तुमी कमेंट बॉक्सान सांगचें. ती अशी आसा: कोंकणी ग्रामीण साहित्य आनी कोंकणी ग्रामीण कथेची परिभाषा. कोंकणी प्रदेश, भाशा, भौस, लोकसंस्कृती आनी लोकमानस हांचें वास्तववादी, कलात्मक आनी संघर्शात्मक चित्रण ज्या काव्य, कथा आनी नाट्यात्मक साहित्यांतल्यान जाता आनी जें शारी जिणेच्या प्रभावा कडल्यान पयस आसून मनशाचे सैमा कडल्या आत्मीयतेचें नातें दाखयता, ताका कोंकणी ग्रामीण साहित्य अशें म्हणूं येता. हें ग्रामीण साहित्या संदर्भान जालें. दुसरें सांगता कोंकणी कथे संदर्भांतल्यान. कोंकणी वाठार, भाशा, भौस, ग्रामजीवन, लोकसंस्कृती आनी लोकमानस आनी खास करून ग्रामीण कश्टकरी वर्गाचे सर्वांगीण जिणेचे एकूच एक परिणाम करपी संघर्षमय चित्र जे कथेंत दिसता तिका कोंकणी ग्रामीण कथा म्हणून मान्य करपाक जाता. सो ह्यो दोन हांवें व्याख्या परिभाषा घडोवपाचो प्रयत्न केला. हें हांव व्हडलो कितें कोंकणी साहित्याचो वा कोंकणी कथांचो, ग्रामीण साहित्याचो, ग्रामीण जिणेचो व्हडलो तज्ञ न्ही, म्हणजे वाचनांतल्यान म्हाका जाणवला. इवन मराठी ज्यो व्याख्या वाचल्यो हांवें तेन्नाच म्हाका कल्पना सुचली की आमचे कडेन कित्याक लागून अशा प्रकारची परिभाषा करपाची संकल्पना ना. इवन हेर साहित्याची आयज जावपाक जाय, परिभाषीत करपा इतलें आमचे कडेन आयज साहित्य निर्माण जालां. फुडें वयता. लास्ट म्हणजे निष्कर्श जे आसा ते निष्कर्श वाचता म्हजो विशय सोंपयता. कोंकणी ग्रामीण कथा ही कोंकणी मनीस, वाठार, लोकसंस्कृती, देवदेवस्पण, भाशीक गिरेस्तकाय, लोकमानस, शेती, भाटकारछाय, चिड्डल्ल्या गरीब वर्गाचो संघर्ष हांच्या चित्रणांतल्यान आकाराक आयल्या. एक्सप्लेन करपाक वचना, मुद्दम हांवें इतको सोंपो करून बरयला, नाल्यार पॉयंटान घातल्यार चड एक्सप्लेनेशन जाता आशिल्लें. वेळाक लागून हांवें तें सरळ बरोवन सोडलां. भूगोल, जमीन, उदकाचे स्त्रोत हांच्या आदारान ग्रामीण वेवस्था उबी जाल्ली ह्या कथांनी दिसता. ग्रामीण वेवस्था आनी जिणेची रचणूक शेती वेवसाया भोंवतणी जाल्ली आसा. खूब महत्वाचें. शेती आनी ग्राम ही दोन उतरां, ह्यो दोन संकल्पना वेगळ्यो काडपाक मेळना. एकामेकाच्या बळाचेर त्यो उबे जाल्ले आसा आनी तेच्या भोंवतणी मागीर मनीस समाज वेवस्था उबी जाल्ली आसा. हे वेवस्थेक ग्रामीण, ग्राम वेवस्था, ग्राम जीवन अश्यो संज्ञा वापरूं येतात. आमी नॉर्मली त्योच वापरतात, ग्राम वेवस्था, ग्राम जीवन. हेच्या भायर जर आनी कितें आसा तुमकां जर खबर आसा मुद्दम कमेंट बॉक्सान म्हाका सांगची. सैमा बगर ग्रामीण जीवन प्रत्यक्षांत वा साहित्यान घडपाक शकना. फुडलें. सैम सदांच दैवी, गूढ, रहस्यमय, अतर्क्य, अनाकलनीय आशिल्ल्या कारणान ग्रामीण मनीस सैमा कडेन बांदून उरलेलो दिसता. फुडलो. ग्रामीण मनीस अंधश्रद्धाळू आनी अज्ञानी आसना जाल्यार तो लोकभ्रम, लोकरूढी, लोकविधी, लोकसमजुती हांकां ताचे जिणेंत म्हत्वाची सुवात आसता. लोकजिणेचो आनी लोकसाहित्याचो सोद घेवपाक लोकमानसाचो ठाव घेवचो पडटा. फुडलें. ग्रामीण साहित्य आनी प्रादेशीक साहित्य ह्यो संज्ञा समान आसतात, फकत प्रादेशीक साहित्याचो संदर्भ चड व्यापक आसता. हे संदर्भाक आयिल्ल्या पुस्तकांची नांवां आनी
देव बरें करूं. सो हांगासर म्हजो विशय हांवें सोंपयलो. म्हाका संद दिल्या बद्दल परत एकदां भाशा मंडळाचे आनी पलाश स्टुडियोचे देव बरें करूं. हांवें ह्या विशयाक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. जर कोणाक कितें समजूं ना वा कितें प्रश्न आसा तुमी मुजरत तो प्रश्न विचारपाक जाता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर तुमकां. तुमी खोलायेन तुमचें मार्गदर्शन केल्ल्यान. आतां हांव ऐश्वर्या नायर हाची वळख करून दिता. ताका कविता बरोवपाक आनी वाचनाची खूब आवड आसा. ताणें BA BEdचे शिक्षण विद्या प्रबोधिनी ह्या कॉलेजींतल्यान घेतला. तशेंच ते सद्याक गोंय विद्यापीठान कोंकणी विशयांत MA ची पदवी घेता. ताणें रवींद्र भवन सांखळी हांगा थिएटर आर्ट कोर्स केला आनी ताका 2020 वर्सा आनी 19 वर्सा कला अकादमी कोंकणी प्ले ह्या सर्तीन बेस्ट एक्ट्रेस म्हूण इनामां फावो जाल्या. तशेंच गोंयांत आनी गोंया भायर 400 सुमार नाटकुल्यांनी भाग घेतला. थिएटर फिल्डान डायरेक्टर, एक्टर आनी रायटर म्हूण वावर केला. आनी कोंकणींतल्यान साबार सर्तींनी वांटेकार जावन ताणें आपलें जैत जोडलां. हांव आतां ऐश्वर्या कडेन मागता की ताणें आपलें उलोवप करचें. म्हजो आवाज येता न्ही? सगळ्यांक येवकार. हांव म्हज्या विशयाक हात घालतां. ग्रामीण जिणेचो दस्तावेज आवय जाल्या जाणटी. सालिगांव वाठारात जल्मल्ले हे कवी भौमानेस्त रमेश साजू घाडी आपल्या कवितांनी गोंयचो ग्रामीण वाठार जितो करता. शेणत वचपी गांवचे दायज हाचेर आपलो हुस्को परगटयतना आवय जाल्या जाणटी हे पुस्तक उजवाडाक हाडटा. रमेश साजू घाडी हे वेवसायान व्यायाम प्रशिक्षक. तशेंच ते शेतकार, पर्यावरण मोगी. फाटल्या 20 वर्सां सावन कथा, कविता, लेख ते बरयतात. तांकां कविते खातीर राष्ट्रीय पावंड्याचेर जायती इनामांय फावो जाल्या. गोवा दूरदर्शन, आकाशवाणी केंद्र, प्रसार माध्यमांचेर तांच्यांनी आपल्यो जायत्यो कविता सादर केल्यात. गल्फाक नोकरेक गेल्ल्या कडेन ते आवयक आपल्या चिटयो बरयताले आनी त्या चिटयेंतल्या उतरांनीच तांची कविता खंय तरी जल्माक आयली आनी कवी मन जागे जालें. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेंत थोडी धाड गे, फांतोडेचेर सपनांत येता शेतां आनी माड गे. ह्या कवितेंतल्यान कवी म्हण तांचो प्रवास सुरू जाता. गांवांत जगपी लोकांक गांवचें म्हत्व गांवा भायर गेल्या उपरांत कळटा अशी म्हण आसा. फेसबुकाचेर आपल्या कवनांनी देशी विदेशी आस्वादकांक कवीच्या कवनांची तुस्त करीत आयला आनी तातूंतल्यान जल्माक आयिल्ले रमेश सरालो हो काव्य झेलो म्हळ्यार आवय जाल्या जाणटी. फाटल्याच वर्सा हे पुस्तक उजवाडाक आयला. ताजे प्रकाशन गोवा 1556 हांच्यांनी केला. तर सुंदर आवयचे चित्र मुखपृश्ठार काडपी संजय हरमलकार. ह्या पुस्तकान एकंदरीत अश्यो 90 कविता आसात. तातूंतल्यो 50 कविता ग्रामीण साहित्यान आपले योगदान दिवपी थारल्यात आनी ताचेरूच हांव म्हजें हांगा भाष्य सुरू करता. कोंकणी ग्रामीण कवितांचो विचार केलो जाल्यार कोंकणी म्हालगडे म्हळ्यारूच मनोहरराय सरदेसाय, पुंडलीक नायक, उदय भेंब्रो, खासा पेडणेच्या बोलयेंत बरोवपी शशिकांत पुनाजी आनी सत्तरींतली बोली आपल्या घोले घोले काव्य पुस्तकान हाडपी गोपीनाथ गांवस ह्या ग्रामीण कवी मदीं आयज रमेश साजू घाडी हांचोय आस्पाव जाता. कवितेचो विशय, तांच्या कवितेच्या विशया विशीं आमी उलोवया. गांव जिणेचो विचार केल्यार आयज मनीस शाहरीकरणा कडेन वतना आमकां दिश्टी पडटा. पूण कवी आपल्या कवितेंत गांवचे जायते विशय घेवन आमकां दिश्टी पडटा. पयलो विशय असो आयला गांवांत आसपी भाटकार मुणकाराचे नाते तांच्या कवितेन आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच गांवांतले देव देवस्पण ताची कविता आयली आवय जाल्या जाणटी, मागीर राखणो अशे जाती वेवस्थेचेर गांवचे देव देवस्पण मागीर मरण आसूं हाचेर उलयतना आमकां दिश्टी पडटा. तिसरो विशय असो आसा गांवचे मरण. खासा मरणाचेरूच तांच्यांनी 2-3 कविता बरयला. तातूंतली एक कविता म्हळ्यार तिरडी म्हजी पेटयात. गरीब लोकांची संवेदना. गरिबी मनशाक कसले दीस दाखयतात, गरिबींतल्यान मनीस कसो मनीस म्हणून हालता हाची संवेदना कवीन हांगा बऱ्या तरेन मांडला. कविता आसा
कित्याक ताणे केले तशे. दुसरी कविता आसा चुट्टांचे खोपीत म्हजे. एक कडवो मुद्दाम हांव हांगा घेतले. हाडली पड खाल्ली पड गरिबीची सदाच रड. चुट्टाच्या त्या खोपीत म्हज्या मरणा परस जिणे जड. म्हणजे अशी गरिबीचेर मनशाची जीण कशी चलता, गरीब मनीस कसो जगता, हीच गजाल कवीन हांगा मांडल्या. तशेंच गांवांतले व्यवसाय दाखोवपी जायत्यो कविता तांच्यांनी रचल्यात. तातूंतले व्यवसाय जे आयलात ते म्हळ्यार शेतकार, नुस्तेकार, भाटकार, पदेर आनी रेंदेर. हेर विशय तांच्या कवितेमदी आमकां दिश्टी पडटा ते म्हळ्यार सोरो, म्हारगाय. एक वजे म्हणून एक सुंदर कविता आयला. जेन्ना एखादे चली भुरगे व्हड जाता तेन्ना गांवान एका बापायक ताजेर आशिल्ले वजे म्हळ्यार आपले चलयेक वस्ती करपाक जाय, ताका दिल्ल्या घराक कितें तरी करून दिवपाक जाय, अशा तरेची संकल्पना म्हणजे गांवान जो बापूय आसता त्या बापायक दिसपी ती संवेदना हे वजे ह्या कवितेंतल्यान तांच्यांनी मांडला. तशेंच जायते आधुनीक विशय तांच्या कवितेन आमकां दिश्टी पडटा. तातूंतली एक कसिनो हो विशय घेवन तांच्यांनी बरयला. कवितेचें नांव आसा जेन्ना भाटां विकून सोंपली. एक कडवो घेता. शेवटाक नदरो तांच्यो मांडवीचेर पडल्यो, जुगाराच्यो बोटी हाडून हड्ड्यार तिच्या सोडल्यो. असो ह्या कवितेंतल्यान कसिनो हो विशय तांच्यांनी मांडपाचो यत्न केला. तशेंच आधुनीक हेर विशय तांच्या कवितेमदी दिसता ते म्हळ्यार फॉर्मेलीन, वेपारीकरण, उद्योगीकरण, शिक्षण, जातीभेद आनी एक विशय जो म्हळ्यार ह्या कविता पुराय कविता संग्रहाक बांदून दवरता म्हळ्यार सैम. तर आमी फुडलो विशय हितूर असो घेता. कवितांनी आयिल्लो ग्रामीण वाठार. गांवच्यो जमनी पडींग पडिल्ल्यान मनीस नोकरे पासत गांव सोडून वता. हाचे चित्रण कवीन बके ह्या जिवांतल्यान गांव परिस्थितीचे वर्णन तळे जाले सुके ह्या कवितेंतल्यान केला. आयज मनीस आधुनिकतायेच्या जाळ्यान गुरफटला, पूण गांव जिणेचो मोग गांवांतूच मेळटा कारण त्या नळ्यांच्या घरात मेळटा अशें कवी शेता धर्डेर आसचें म्हजें घर सादें नळ्यांचें ह्या कवितेंतल्यान सांगता. भुरग्याची नाळ जशी आमी म्हणटा आवयच्या कुसव्यांतल्यान आयिल्ली आसता, कुसव्या कडेन जोडिल्ली आसता, तशीच मनशाची नाळ देखून सैमा कडेन जोडिल्ली आसता. सैम आनी मनशाचें नातेंय अशें आसता. देखून जायत्या कवितांनी हीच वर्णना कवितेनी घेवन आयलात. त्यो कविता अश्यो आसात. गोंयची माती, पोडणेल्यो यादी, परत गांवचे भल्ले तळे, यादी धुरा खिणांच्यो, गांव सोडून गेल्ले भावा, परत व्हांवंक लागला, शिरवणाची पयली दडक, माड, फातोड आनी हेर कविता. आपल्या कवितांनी मनशाची रुपां आनी सैमाची दशा कवी दाखयतना दिश्टी पडटा. कृषी संस्कृतायेचेर आदारिल्ल्यो कविता मानवी जिणेक ताची व्हडवीक सांगता. उद्योगीकरणाची सोपणां आमी कितलीय जरी चडली तरी आमची पाळा मुळा ही जमनीरूच ह्या भाटा भेसांनीच आसा अशें कवी म्हणटा. तांची एक कविता हातून परत म्हाका गोंया वचून. कोळमेर वचून पोटभर काजी निरो पिवंक जाय, शेणिल्ले ते जिवीत म्हजे परत म्हाका जिवंक जाय. म्हळ्यार शेणिल्ले गांवपण, शेणिल्ले त्यो यादी कवी हांगा परत जगपाक सोदता. अशा तरेच्यो कृषी संबंधान म्हणजे शेतकी संबंधान तांच्यो कविता हांगा आमकां दिश्टी पडटा. गोंयच्या सैमाचो मोग उक्तायतना कवी म्हणटा म्हाका मोग झाडांचो पोफळी आंबे माडांचो, शेंगान शेंगो भरिल्ल्या त्या हळसाण्याच्या ताडांचो. आयची युवा पिढी चड शिकिल्ल्यान सैमाक खंय तरी पयस दवरता हे चित्रण आमी पळयता. तशेंच पण आमी जरी सैमाक पयस केले तरी सैम आमकां केन्नाच पयस करिना हाचे उदाहरण, हाची देख आमकां ह्या कवितांनी तांच्या कवितांनी दिश्टी पडटा. आनी एक गजाल मुजरत आयज आमी मोबायलाचेर आसता म्हळ्यार मोबायलार उलोवप जाता, मोबायलार जायत्यो गजाली पळोवप जाता. आमचे जे नाते आसा ते घरा पुरतीच उरला काय कितें, काय मोबायला पुरतीच उरला काय कितें अशें एक प्रश्नचिन्ह आपल्या कवितेंतल्यान सैम जावन कवी मांडटा. सैम आमची वाट पळयता, आमकां साद घालता अशें कवितेन सांगलां. केकदी छेकेल के कातार रोबण बांदून मार रे फातर, केन्ना मजा करतलो तूं आयज तुवें केली ना तर. असो एक हुस्को कवी परगटायतना आमकां दिश्टी पडटा. पावसाची विंगड विंगड रुपां कवितेन आपल्या कवनांनी मांडिल्ली दिश्टी पडटा. पावसाची सुखदिणी भावना तर हेर कवितेन पावसाच्या आकराळ विकराळ रूप कवी मांडटा. देखीक परत पावस येवन गेला, काळी कुपा,
पावशी सांज शिरवणीची पहिली दडक सांगरे पावसा ह्या कवितेतल्यान पावस पडटकच जाल्ले एक सुंदर वातावरण, एकंदरीत पावसाचे स्वरूप, सैमाच्या पाचवेचार वर्णन, उमेद, पावसाचे शृंगार रूप, श्रावणातलो पावस ह्या कवितेन ठळकपणान आमकां दिसून येता. तर दुसऱ्या वटेन चुट्टांच्या खोपीत म्हजे पावस हळंदारीचो ह्या कवनांनी पावस कसो सैम उबाडटा आणि मनशाकूय हालोवन उडयता अशा तरेन कवीन आपल्या पावसाविशयीची संकल्पना कवितेन मांडला. आता मरण ह्या विशयाचेर कवीच्यो जायत्यो कविता आयला. गावात जावपी मरण मागीर त्या वेळार करपी अंतिम संस्काराचेर कवी उजवाड घालता. वेगवेगळ्या तरेची मरणा उपरांत वाडपी श्राद्ध, मरणाच्या नावार धरिल्ले सुतक ह्यो सगळ्यो गजाली कवी मुखार हाडटा. मागीर श्रद्धा, भावार्थ, रूढी परंपरा, उपास तपास विशया विशयी सुद्धा कवी उलयता. मनार आदारिल्ली कविता एक आसा अंतिम यात्रा, मागीर म्हाका कांयच फरक पडचो ना ही कविता, आणि कावळ्याचे श्राद्ध ही प्राध्यापक अरुण साखरदांडे हांचो कविता जालो तातूंत आयिल्ली अंतयात्रा ही कविता हांचो आशय विशय पळोवपाक गेले दोगूय एकाच तोला मोलाची आसा अशें दिश्टी पडटा. कृषी संस्कृतायेक फाट करपी शेतकार आणि नवी पिळगी अशें खंतीचे वातावरण कवी आपल्या शेतकार कसो जिवोवंक ना ह्या कवितेंतल्यान उक्तायता. आयज आमी पळयता की फकत शेतकारांचेच भुरगे शेतान वचना अशें ना, तर हे सगळे व्यवसाय फाटी उडोवन आयची पिळगी व्हायट कॉलर जॉबाच्या फाटल्यान धांवता. देखून एक खंतीचो विशय हांगा कृषी संस्कृताये कडेन आशिल्ले मनशाचे नाते दाखोवपी कविता कवीन हांगा मांडला. गोयची आणि गावची व्यवसाय दाखोवपी कविता म्हळ्यार म्हणजे कवितेनी जायते व्यवसाय येयला ठळकपणान, तातूंतल्यो कांय देखी हांव हांगा घेता. पाडेली ह्या कवितेत गावचो पाडेली मेल्या उपरांत लोक ताच्या मरणाचो शोक मनयनात, तर माड आमचे कोण पाडटलो हाचो हुस्को करता. म्हळ्यार अशे तरेची संकल्पना काय मिश्कील तरेन काय संघर्ष हांगा आमकां दिश्टी पडटात. तशेंच हेर व्यवसाय घेवन कविता आयल्यात त्यो म्हळ्यार रेनेर, पदेर, नुस्तेकार, समाजाची जीण सांगपी काव्य म्हळ्यार खारवी रे खारवी आमी नुस्तें म्हळ्यार खारवी समाजाचेर बरयल्ली ही कविता. गावान सोरो पिवपाची परंपरा आसता. फकत सालिगांव गावातच न्हय तर आमच्या एकंदरीत गोंयच्या दरेक गावांनी आमी पळयता की आमी म्हणटा की ताचो बापूय सोरो पिता म्हणून तोय पिवपाक लागला. सोरेकार ही संकल्पना, तर सोरेकार ही संकल्पना, सोरो पिवप ही संकल्पना कवितेच्या कवनांनी दिश्टी पडटा. पण हाचो विचार करतना सोरो पिवप हाची संकल्पना कवीचे दोन तरेचे विशय, दोन तरेचे विचार आमकां दिश्टी पडटा. एकीकडेन कवी म्हणटा की सोरो जिवाक वायट, सोरो कसो मनशाक ना करता ते सांगता, तर दुसरेकडे हुर्राक ह्या कवितेन सोऱ्याचे गुणगान कवी गातना दिश्टी पडटा. भाषा शैलीचेर उलयतना कवी बार्देसी बोलयेत कविता बरयल्यात. कवीच्या कवनांक एक गावचे जितेपण आयला. बार्देस वाठारात जल्माक आयला, देखून थळावी भास तांच्या तोंडार घोळिल्ल्यान तीच उतरां तांच्या कवनांनी आयल्या. पूण हेर भाशेंचो बोलयेंचो सुद्धा वापर प्रभाव तांच्या कवितांनी दिश्टी पडटा. देखीक साश्टी बोली, मालवणी, पेडणेची बोली, इंग्लिश उतरांचो प्रभाव, पोर्तुगीज उतरांचो आस्पाव तांच्या कवितेन जाल्लो आमकां दिसता. कवीचे एकंदरीत राहणीमान, व्यवसाय धरून इंग्लिश शब्द भाशेन घोळिल्ले आमकां दिश्टी पडटा. खरे तर अशें न्ही की कोंकणी साहित्यान किंवा कोंकणी कवितेनीच ही इंग्लिश उतरां आयला. आयज आमी पळयता की हेर भाशेंतल्या साहित्यान सुद्धा कोंकणी इंग्लिश उतरां अशीच आयल्या. काय इंग्लिश उतरांचो हांगा आस्पाव जाल्ली ह्या उतरां हांगा घेतले. स्क्रीन सेवर, बिल्डिंग, एटिट्यूड, रनिंग, मिस, हेल्दी बॉडी, विस्की, बियर, कोलेस्ट्रॉल, रेग्युलर, ट्युशन फी, रिमोट, बिल्डर अशा तरेची उतरां आयल्या. तर पेडणे बोलयेन बरयल्ल्यो दोन देखी म्हाका हांगा बऱ्यो दिसल्यो, ती हांव मुद्दाम कविता हांगा एक घेता. कवितेचें नांव आसा म्हाज्या शेतात मदी चलता गे उमाणीचा जोत. घाम मात्या कपाळीचो तुका वाहिलो प्रसाद. माझ्या शेतामदी चलता गे उमाणीचा जोत. आणि एक तांची अशी पेडणे बोलयेन बरयल्ली एक सुंदर कविता आसा, ती म्हळ्यार म्हाज्या मायराची वाट. साश्टी बोलयेन सुद्धा तांची कविता आमकां एक दिश्टी पडटा, ती म्हळ्यार नारे घालूंक फॉर्मेलिन. गोंयांत विकूंक असले वीक, नाका करूंक दिवंक रीक, काड पाशियेस दोनूच सुमान, मागीर बोटी भरून पीक.
अशा तरेचो हेर भाशेंचो हेर बोलींचो प्रभाव कवी मदीं पडिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता उतरावळ, ग्रामीण उतरावळ ह्या संबंधान उलयतना एकंदरीत पळोवपाक गेल्यार तांच्या साहित्यान अशी उतरावळ आसा जी ग्रामीण जीण गांवचे लोक गांवचो सैम दायज संस्कृताय ह्या सगळ्यांचो एक खाशेलो अभ्यास आमकां करपाक मेळटा. अशी काय उतरां आसा जाचो अर्थ कळपाक सुद्दां कुस्तार जाता. देखीक कवीचे नाते शेती संस्कृताये कडेन चड आशिल्ले म्हणजे ताच्या घराबे शेतकाराच्या म्हणजे घराब्यांतल्यान आयिल्ल्या कारणान अशी काय उतरां आयल्या की तांचो अर्थ कळपाक मातसो कठीण वता. तरी लेगीत ग्रामीण उतरावळीचेर एकंदरीत एक भाश्य करपाक जाय थोडी उतरां हांवें देखी खातीर घेतिल्ली आसा. सुकणी झाडां पेडां हाज्या खातीर घेतिल्ली कांय देखी हांव मुद्दाम ज्यो कवितेन दिसता त्यो घेता. बके, बिबकी, गायो, म्हसरां, साळोर, कोंबयो, किरकिरो, गीद, कोगूळ, मोर, थिगूर, सुंगटां, बांगडे, रेडो, सोरोप, गायनोर, कुल्ल्यो, सांगटां, कावळे, कुडका, काजुले, खरवो, हेवाळे तर अशे जिवांची काय सुकण्यांची नांवां आसा. झाडां पेडां विशयी काय देखी आमकां पळोवपाक मेळटा. शेवतीं, मोगरे कळे, माड, बोणे नाल्ल, वडाची पाळां, ओवळ, कुमयाचें झाड, पेरां, जगमा, आमो, तोरा, बोरा, पिपळ, वड, ओवळ, मस्काची झाडां, घोटां, आमली, चिचो, आडसरां, काजी, सातोण, मायचें झाड, मयचें झाड, सुरण, लज, हुस्की, कंदमुळां आणि अशी जायतीं झाडां वनस्पतींचो अभ्यास आमकां हितूंतल्यान करपाक मेळटा. जशें हांवें पयलींच सांगलें की लेखकाची कवीची माळ ही कृशी संस्कृताये कडेन जोडिल्ल्यान शेतकी उतरांचो आस्पाव ह्या काव्यशैल्यान पळोवपाक आमकां मेळटा. तातूंत कृशी संस्कृताये कडेन लागीं आशिल्ली उतरां अशीं आसा आनी जाचो अर्थ म्हाका कळटा तीच उतरां हांवें घेतला हांगा. कोयती, जळू, खोरे, दाते, पिकास, नांगर, पियाल, कुवा, कोनाळ, सालवो, बीद, हातळ, दाबणी, दुतके, चिमूट, पाक, भेनर, हुरात, तवलेन, कोथो आनीकूय अशी जायती अशी गिरेस्त उतरावळ म्हणजे शेतकी संबंधान आमकां थंय पळोवपाक मेळटा. आता गांवगिरो वाठार म्हणजे एकंदरीत ग्रामीण साहित्याचो विचार करतना थंयचो वाठार थंयचे लोक सैम ह्या सगळ्या गजालींचो आस्पाव आमी करून घेतना आसतना गांवगिरो वाठार दाखोवपी जी उतरां आसा तेच्यो कांय देखी हांव हांगा घेता. गोयडी म्हणजे गोधडी, खळे, निरो, खोमीस, काश्टी, मुसळा, दाते, व्हडी, पनेळ, खाडये, खुबान, दाबणी, शेत लुवप, कुतेल दाळप, सामारे, सुरणाचे कंद, खोपी, विडये पोत, मुगा कण्ण, उकडे शीत, खारे, नाचण्याच्यो भाकऱ्यो, राखणो, पेत्रेलाचे दिवे, चुंबळ, पेज, हुर्राक, शेणाची गायर, धुवरी, भाटी तर अशी गांवगिरी उतरावळ आमकां हांगा दिश्टी पडटा. सैमाक धरून काय खाशेली उतरां हांगा हातूंत आयला तातूंतली थोडी देखी खातीर हांव हांगा घेता. गोठणीचो व्हाळ, तुरमुऱ्यांचे बोंड, सूर काडप, गोठ्या दायर, बांयचें उदक, पोरसांतली लाट, मेरेचो ताट, लिंगडीचो बांद, गोयडांतली वाट, सांगोडेचे तळे, व्हाळाचो साकप, काळंगाचे मळे तर ही भाषा आसा पळय भाषा शैली उतरावळ आसा तेजेर एक खाशेलो अभ्यास जावं येता. कारण इतली दर एक कवितेनी पळयली जाल्यार अशी वेगवेगळी उतरां आमकां विशय ताचो सैमाचो आसूं मोगाचो आसूं पण तातूंत ग्रामीण जीण जी आसा ग्रामीण उतरां आमकां दिश्टी पडटा. आता गांवचे देव देवस्पण दाखोवपी उतरां दाखोवपी कवनां आमकां कवीन मांडिल्ल्या कविता भितर दिसता. तातूंतली 4 कवितेंच्यो देखी हांव घेता. एक कविता म्हळ्यार जी धर्माचेर भाश्य करता. खुर्सा मुखार पेटच्यो वाती, तुळशी म्हरात निरांजना म्हळ्यार एक धर्माचे विश्लेशण करतना आमकां कवी हांगा दिसता. दुसरी देख हांव हांगा घेता जी जाती वर्णाचेर उलयता. कविता अशी आसा नांव ताचें आमी सगळे गोंयकार भावा आमी सगळे गोंयकार. पुरो जालो हो अभिमान पुरो जालो ह्यो जाती निमणी हांगाच जातली आमची गोबर आनी माती अशा तरेची संकल्पना घेवन जातीय भेदाचेर उलोवपाची ताक कवीन हांगा कविते भितर केला.
तशेंच आमकां रिती रिवाजांचेर आमच्या गावात चलपी संस्कृती म्हणूया एकंदरीत एक देव देवस्पण हाचेर धरून कविता आमकां दिश्टी पडटा. तातूंतली एक जानवे सुता पुनवेचे मागीर गड्यांचे राती अशा तरेच्यो आमकां कविता दिश्टी पडटा. आता शेवटाक हांव निश्कर्शा कडेन वळटा. आयज आमी वेगवेगळे भाशा हांवें जाता तितले मुद्दे हांगा कमी वेळा भितर वेळेची मर्यादा आशिल्ल्यान जाता तितल्या कमी वेळान ह्या विशयाक न्याय दिवपाचो यत्न केला. निष्कर्षा कडेन वळटना एकंदरीत कविता ह्या साहित्य प्रकाराच्या नदरेन विचार केलो जाल्यार ह्या कवीन यमक जुळटाना त्यांच्या कवितेन आमकां पळोवंक मेळटा. आयज आमच्या तोंडार न घोळपी उतरांची तिजोरी तांच्या कवनांनी आमकां दिसता. गावात रावपी सगळेच कवी जाता अशें ना. देखून रमेश सरांच्या कवनांनी लिपिल्ले संवेदनशील मन, धडतरे विशींची ओढ, सैमान आशिल्ली झाडां पेडां, जीव जंतू, तांचे कवीच्या मनाचेर जाल्ले परिणाम आनी तांचे आशिल्ले नातें आमकां दिसता. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर एक तांच्या नाटकुल्याचें एक पुस्तक आसा. तातूंत आसा हांव सायबा मॉडर्न जाता. मुद्दाम हांव तातूंतल्यो नाटकुल्यातल्यो 2 ओळी हांगा घेतले. हांव सायबा मॉडर्न जाता, धोपराचे तकलेक बांदता, म्हाका सायबा रीत दाखय, म्हाका सायबा रीत कळना. तर हनुमंत चोपडेकर डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांची हे नाटकुल्यातले एक सुंदरशे गीत हांव हांगा घेता. हे गीत घेवपा फाटले कारण अशें आसा की आयज आमी पळयता की आयची पिढी खंय तरी सैमाक गांवगिरो वाठार सोडून आमी खंय तरी भलते कडेन वयता काय कितें अशा तरेचे प्रश्नचिन्ह हांगा उबे करपाचें काम आपल्या आवय जाल्या जाणटी ह्या कवितेंतल्यान कवी करता. हांव सायबा मॉडर्न जाता म्हळ्यार आयज आमी उद्योगीकरणा कडेन वयता. आमकां आयज मॉडर्निझम जाय, वेस्टर्नायझेशन जाय, सगळ्यो गजाली जाय. हातूंतल्यान कितें जाता, म्हाका सायबा रीत दाखय. रीत म्हळ्यार हांव हांगा इतलेंच म्हणी हांगा म्हाज्या अनुशंकान हांगा असो अर्थ घेता की रीत म्हळ्यार हांगा आमचो गांवचो सैम, गांवगिरी भास, गांवचे लोक, गांवचे दायज हे आयज खंय तरी शेणत वता काय कितें असो हुस्को हांगा कवी परगटयता. आनी ह्या म्हणजे गिताचे बोल म्हाका ह्या तांच्या पुराय कितें म्हणटा ताका कविता संग्रहा कडेन लावनशे दिसता. आनी एक मुद्दो हांगा मुद्दाम सांगता. स्वताच्या स्वार्था पासत, पयशा पासत मनीस सैमाच्या जिवार उठला आनी हातून ग्रामीण जीण नश्ट जावपाक चड कळाव उरचो ना. देखून ग्रामीण जीण सांबाळपाक जाय, गांवगिरो वाठार उरपाक जाय, गांवची रिती परंपरा म्हणजेच आमचे दायज ते खंय तरी उरपाक जाय. ह्या खातीर पुराय हो संग्रह जो आसा, कविता संग्रह जो आसा जो गांव जिणेचेर उलयता, गांवची आमची शेतां भाटां ताचें वर्णन, सुंदर पावसाचें वर्णन कवी आमकां करूंक दिता. ताजी जर आमी जतनाय आयज घेतली ना जाल्यार ह्यो आमकां फक्त पुस्तकांनीच दिसतले, त्यो आमच्यो यादींनीच आमकां पळोवपाक मेळटले अशें जावचें न्हय. म्हणून आयज आमी युवा पिळगी खंय तरी ग्रामीण साहित्य वाचतनाय ग्रामीण जिणेचो एक बरो नागरीक म्हणून आयज आमी ग्रामीण जिणेक वाटोवपाचो यत्न करूया. खरेंच एक सुंदर अशें ग्रामीण जिणेचेर आदारीत आशिल्लें पुस्तक जर कोणी तुमी वाचूना जाल्यार मुद्दाम तुमी वाचपाक घेवचें. हाचेर म्हज्या तरेन हांव बारीकसो न्याय दिवपाचो हांवें यत्न केला. सगळ्याक देव बरें करूं. खास करून कोंकणी वाचन विश्व आनी कोंकणी भाशा मंडळ हाणें म्हाका ह्या विशयाचेर म्हजें मत मांडपाक संद दिली त्या पासत हांव तुमकां मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक देव बरें करूं. खूप खूप देव बरें करूं बाय ऐश्वर्या. ग्रामीण साहित्याचेर खरें म्हटल्यार तुवें खूब बरो उजवाड घातिल्लो आसा. इश्टानो, हांव स्नेहा साळगांवकर, आयच्या कार्यावळीचे जोड संयोजक. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल उलोवपी आसात भोवमानीत गोपीनाथ गांवस सर. सरांची थोड्या भितर हांव वळख करून दिवपाचो यत्न हांगासर करता. भोवमानीस गोपीनाथ विष्णू गांवस हे साहित्यीक आनी लोकवेद संशोधक जावन आसात. ते केरी सत्तरी गांवांत रावतात. तांचें शिक्षण BCom, BA, MA, B.Ed मेरेन जालां. तशेंच सर स्वामी विवेकानंद स्मृती संघ एज्युकेशन सोसायटीच्या विवेकानंद शिशु संस्कार केंद्र, विवेकानंद विद्या मंदिर कोंकणी मुळावें विद्यालय, विवेकानंद ज्ञान मंदिर माध्यमीक विद्यालयान नोव्हेंबर 2010 ते आतां मेरेन विद्यालयाचो मुखेली म्हूण जबाबदारी सांबाळटा. घोले घोले
हो कविता झेलो तांचो हालीसरा प्रकाशित जाल्लो आसा. तांच्यांनी 70च्या गांवगिऱ्या वाठारांत विद्यार्थ्यांक घेवन कोंकणी शाळा सुरू करपाचो यत्न केल्लो आसा. सरांक गोवा कोंकणी अकादमीचो युवा चैतन्य पुरस्कार 2012 वर्सा लाभिल्लो आसा. तशेंच गोवा कला आनी संस्कृती खात्याचो युवा सृजन पुरस्कार तशेंच हेर पुरस्कारूय सरांक मेळिल्ले आसा. फिल्माच्या मळार सरांचो भोव योगदान आसा. आकाशवाणी पणजे केंद्राचेर 2010 वर्सा सावन आयज वेळ वृत्त निवेदक म्हूण कार्यरत. सरांची वळख खरें म्हटल्यार खूब आसा, पूण सरांच्या उलोवपाक आमी राविल्ले आसा. सर, तुमी ग्रामीण साहित्याचेर आपले उलोवप करून आमकां मार्गदर्शन करचें. देव बरें करूं. तुजो आवाज आयकूंक येता? हय सर. हय सर. देव बरें करूं. कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणी वाचन विश्व ह्या कार्यावळीत म्हाका हांगासर संद दिली देखून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. प्राध्यापक गोरख सिरसाट आनी बाय ऐश्वर्या नायर हांणी आपले विचार मांडले ह्या आपल्या पेपरांतल्यान. गोंयचे कथाकार हांच्या संदर्भात ग्रामीण साहित्याचेर गोरख सिरसाट हांणी विचार मांडल्यात आनी रमेश घाडी हांच्या कवितेचेर बाय ऐश्वर्या नायर हांणी आपले विचार उक्तायल्यात. खरें म्हळ्यार माझें चडशें काम गोरख सिरसाट सरान पुराय केला आनी त्याच बरोबर रमेश घाडी हांच्या कवितेंतल्यान ग्रामीण जिवनाचें जे दर्शन आसा ते ऐश्वर्या बायन मांडलां. ग्रामीण साहित्य संकल्पना जावं ताचें स्वरूप समजून तशेंच ग्रामीण ह्या शब्दाची व्याप्ती कितें संकल्पना कितें हें समजून घेवप खूब म्हत्वाचें थारता. आनी ग्रामीण म्हळ्यार ग्राम गांव वा खेडेगांव हें आमच्या लक्षांत येता. ग्राम गांव खेडे ही संकल्पना जर आमकां कळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता ग्रामीण साहित्य हें समजूंक कळाव लागना. शेतां करप हो आमचो मुखेल गांवचो धंदो आनी जें उत्पन्न जाता ताचें साधन हो शेतकार. शेतात आनी शेतकाऱ्यांच्या घरांत ज्यो वस्तू जाय त्यो करून दिवपी जे वेगळे वेगळे वेवसायिकार धंदेकार आसतले, भितर मागीर मेस्तास जावं येता, कुमार जावं येता, तेली जावं येता, सोनार जावं येता, अशे सगळे धंदेकार. आनी ग्रामीण म्हळ्यार ग्रामांतले गांवांतले हे सगळे मुखेल घटक. ग्रामीण जीवन म्हळ्यार सगळ्या लोकांची जीण, गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांच्या जगण्याची जिणेची सैम सांगड, चाली रिती परंपरा, लोकश्रद्धा, आदलेपण, शेतां, निसर्गातल्या घटकांचे आशिल्ले अंधश्रद्धा, जमनीक आवय मानप ह्या अर्थान पळयतना निर्माण जाल्ले सण उत्सव, जात्रा, आंगवणी, लग्नविधी, परंपरा, वर्सावळीचो पुरुमेंत, समाज भावना, समाजाची जाती भितर केल्ली विभागणी, वर्णभेद पाळप, सगळ्यो गजाली ह्या ग्रामीण साहित्य आनी ग्रामीण जिवना भितर येतात. ग्रामीण ह्या संकल्पनेन आमच्या शेतां, न्हंयो, बांयो, झरे, व्हाळ, वजरे, झाडां, रुखां आनी गांवांत पिकपी पिकावळ आनी तांच्यो परंपरा ह्या सगळ्याकच खाशेलें म्हत्व दिसता. हो ग्रामीण साहित्याचो म्हत्वाचो घटक मानपाक जाय आनी मानला साहित्यात. हाचे भायर मनीस, तांची गोरवां, कोंबडां, कुकडां, सुणे, किडी, मुयो, सवणी, सोरोप आनी हेर जनावरांचोय समाजाचे साहित्याचे घटक म्हणून खूब म्हत्वाचे थारतात. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान मनशाची जगपाची, विचार करपाची एक रीत, एक चाल, एक परंपरा, ताचें मन जगपाचें ताचें खाशेलें तत्वगिन्यान, जिणेकडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन एक तयार जाता आनी मागीर ग्रामीण साहित्य हें निर्मणी लावपाक जाता किंवा निर्मिणी जाता ताची. ग्रामीण साहित्य म्हणटा आसतना हे व्यक्ती केंद्रीत आसताच, पूण त्याच बरोबर जडणघडणीत ज्या गजालींनी प्रभाव घातला तांचोय तातूंत आस्पाव जाता. गांवांत रावपी दरेकल्याची वा दरेक वस्तूची संवेदना वा भावना व्यक्त जाता ते साहित्य म्हळ्यार ग्रामीण साहित्य. ग्रामीण साहित्यात त्या वाठाराचे आयचे आनी कालचे शेकड्यांनी वर्सां पयसिल्ले पयलींचे ग्रामीण जीवन, तांचे सगळे व्यवहार, सांस्कृतिक भावना आनी संवेदना व्यक्त जातात. ग्रामीण वास्तव, ग्रामीण संस्कृती, ग्रामीण बोली म्हळ्यार बोलींचो उपेग करपी साहित्य म्हळ्यार ग्रामीण साहित्य, ज्या साहित्यात पुरायपणान ग्रामीणता आसता. थंय शारीकरणाक थारो आसना साहित्य हे पुराय ग्रामीण जाता. गांवगिऱ्या वाठारांतली संवेदनशीलता ज्या साहित्यातल्यान व्यक्त जाता, संघर्ष व्यक्त जाता, दुःख व्यक्त जाता, उत्फर्के व्यक्त जातात, ग्रामीण जीवनाच्यो अपेक्षा व्यक्त जातात, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आमकां गांवांत पळोवपाक मेळटात ते सगळे जातूंतल्यान व्यक्त जातात ते आमचें ग्रामीण साहित्य. आनी ग्रामीण साहित्य म्हळ्यार ग्रामीणान म्हळ्यारच गांवगिऱ्या मनशान गांवगिऱ्या वाठारांतल्या गांव जीवन संस्कृतायेक धरून रचिल्लें साहित्य जें आसा तें आमी ग्रामीण साहित्यांत धरून येतात. जातून मागीर आमचो गांव येता, गांवपण येता, संस्कृताय येता, परंपरा येतात, चाली रिती येतात, सण उत्सव
जमीन येता, व्यवसाय, विधी, श्रद्धा येतात, आंधळी श्रद्धा येता, अंधश्रद्धा येता, मानपान येता, न्हंय येता, वाठार येता, दोंगर येता, शेतां येतात, भाटां येतात, देवस्की येता, देंवचार येता, घुमटे येतात, देवळां येता, लोकगितां येतात, लोक उत्सव येता, लोक परंपरा येतात, घरां येतात, नाती येतात, सोयरे धायरे, घरांची संस्कृताय येता, ग्रामीण उतरावळ येता आणि हेर गजाली सगळ्यो ग्रामीण साहित्याचो मुखेल घटक जातात. आता हे सगळे म्हणटा असताना ग्रामीण साहित्याची गरज कितें असो एक प्रश्न आमकां निर्माण जाता. आमची गांवची संस्कृताय आणि आमचे गांवचे जमनीची गिरेस्तकाय, सैमा कडेन आणि जमनी कडेन जाणट्यांचो पळोवपाचो वैज्ञानीक दृष्टिकोन, ह्यो सगळ्यो गजाली तिगून उरतल्यो, त्यो फुडें वतल्यो, नवे पिळगे मेरेन वतल्यो, फुडले पिळगे मेरेन पावतल्यो जाल्यार ती सांबाळून दवरपाची ग्रामीण साहित्याची गरज आमकां दिश्टी पडटा. आता हातून ह्या सगळ्या भितर ग्रामीण मनीस, ताची विचारशक्ती आमकां दिसता, ताचें जीवन आमकां दिसता, हे सगळे ज्या साहित्यांत येता ते ग्रामीण साहित्य. आणि हांव म्हणटा की हे सगळे जर उरपाक जाय, हांवें सगळे गोरख सिरसाट सरान सांगले, ऐश्वर्या बायन सांगले, पण हे सगळ्यो गजाली भितर येता पण उरपाक जाय जाल्यार आमी ग्रामीण साहित्य जावं ग्रामीण साहित्य बरोवपी लेखक, नवे तरणाटे, नवे विद्यार्थी हांच्यो जापसालदारक्यो कितें आसात किंवा आमी कितें करपाची गरज आसा हाचेर हांव 1-2 मिनटां उलयन. हांव स्वता ग्रामीण बरयता, हांव स्वता ग्रामीण उत्सवाचेर बरयता, लोकोत्सवाचेर बरयता. हे सगळे करता असताना आमी आता मुखार आमी पळयतले की कोणे कोणे आमच्या गोंयांत वेगवेगळे लेखक आसात, तांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन आपले साहित्य बरयला, साहित्य बरयत आसात. हे सगळे करताना ग्रामीण जीवन हे जगपाक जाय. हांव सदांच म्हणटा की केन्ना केन्ना आमी उखलाबे कोण तरी बरयता आणि मागीर आमी ग्रामीण जीवनाचेर बरयता, लोकवस्तूंचेर बरयता, लोक उत्सवाचेर बरयता, वेगळ्या जीवनाचेर बरयता आणि तो खंय तरी एका फ्लॅटान बसता आणि मागीर काही गजाली त्या उखलाबे सगळ्यो गजाली आसता, तातूंत ग्रामीण जिवनाबद्दल बरयता, पण ग्रामीण साहित्य जावंक अशा प्रकारचे उखलाबे येतात जे जीवन येना जाल्यार नवे जे ग्रामीण जीवन जर साहित्यान येवपाक जाय, ग्रामीण साहित्य प्रखरपणान दिसपाक जाय जाल्यार ग्रामीण जीवन जगपाची गरज आसा. हांव फाल्यां सकाळीं खंय तरी फ्लॅटान बसतलो शारान आनी हांव ग्रामीण जिवनाचेर बरयतलो अशें जावंक शकना. गांवांनी भोंवपाची गरज दिसता. जर ग्रामीण साहित्य निर्माण जातलें, ग्रामीण संबंध पुराय पार्श्वभूमी घेवन जर आमी बरयतले जाल्यार गांव भोंवपाची गरज पडटा लेखकाक, किंवा ती भोंवचें पडटलें. गांव संस्कृतायेक जगपाचो यत्न करचो पडटा. तो करीत जाल्यार ग्रामीणतेचे जे आमी ग्रामीण म्हणटा, जे सामकें अशें जेका आमी म्हणटा की पूर्णपणान पुरायपणान त्या मातयेचो, त्या वाठाराचो, त्या गांवाचो, त्या भौगोलीक स्थितीचो जावं त्या जमनीचो संबंध जो रंग जावं गंध जावं त्या ग्रामीण साहित्यान उतरूं येता आणि ते ग्रामीण साहित्य जावं येता. हांव बोलींत बरयता. खूब वेळाचेर एखादे लेखक एखादे आर्टिकल बरयल्या उपरांत कितलेशेच काही गजाली विचारपी लोक असतात. हे सगळे बरयता असताना हांव मुद्दाम हे मुजत बरयता. येदो गोरख सिरसाटान खूब बऱ्या लेखकांची नांवां दिता, तांची नांवां मुखार येतलींच. हे सगळे बरयतना जेन्ना हांव ग्रामीण बरयता, जेन्ना हांव ग्रामीण विशय बरयता, ग्रामीण जिवनाचेर बरयता, त्या वेळाचेर बोली खूब म्हत्वाची थारता. ते बोलयेंत हांव जेन्ना बरयता तेन्ना बोली त्या लेखकाक किंवा जो बरोवपी आसा ताका जगची पडटा. हांव प्रत्यक्षात ती बोली जगता. बोली उलोवची पडटा. कोण तरी सांगता म्हणून त्या बोलयेंत वेगळे वेगळे जेका आमी रंग म्हणटा, वेगळे वेगळे ज्यो पद्दती असतात किंवा बोली उलोवपाचो एक ध्येय आसता, एक हेल आसता, तो भितर येवचो पडटा. आणि त्या वेळार ते ग्रामीण साहित्य खूप सुंदर किंवा खूप प्रभावी जावन ते आपले दिसपाक लागता. ताका लागून संस्कृतायेच्या माटमात वावुरपाची गरज आसा. आमी लेखकांनी हाच्या तरणाट्यांनी खूब जाण आतां आयकता आसतले जे बरयतात त्यांची संस्कृतायेच्या माटमात वावुरचे पडटा, तर त्या ग्रामीण साहित्याक वेगळे संस्कृतायेचो एक वेगळो रंग निर्माण जाता. लोकोत्सव बरयता, त्या लोकोत्सवात त्या वाठारांतले समजून घेवपाक थंय वचून रावचे पडटा. खूब वेळार हांव सदांच म्हणटा की एक लोकोत्सव जर एका लोकोत्सवा बद्दल बरयतलो जाल्यार एका लोकोत्सवाक बरयतना लोकोत्सव पळयलो आनी बरयलें आर्टिकल जायना. त्या लोकोत्सव बरयतलो जाल्यार तो लोकोत्सव जाता तेन्ना ही खबरे खातीर एकदां वचचो पडटा. लोकोत्सव जेन्ना घडटा गांवांत तेन्ना तो प्रत्यक्षांत रावन दीस रात जाल्यार तो पळोवचो पडटा. सगळें तांच्या भितर वचचें पडटा. तो खेळोवचो पडटा. तांच्या वांगडा तुका तुजो जावचो पडटा, तांचो जावचो पडटा आनी तुका विसरचें पडटा. ग्रामीण साहित्य जर सामकें एकदम सुंदर प्रकारे म्हाका बरोवपाक जमपाक जाल्यार हांवें म्हाका कुशीक दवरचो पडटा जेन्ना हांव त्या गांवांत वता. तूं कितलोय व्हड जा लेखक, केन्ना केन्ना आमकां दिसता की हांव व्हडलो लेखक, हांव व्हडलो बरोवपी, हांव त्या गांवांत गेल्या उपरांत साहित्य आमी बरयतले जाल्यार कितलोय व्हड जावं, शिक्षीत कितलोय आसता जाल्यार तुका गांवांत गेल्या उपरांत तांचो जावन रावचें पडटा. तुजी आंगली सगळी कुशीक काडची पडटात आनी तुजो अनुभव सगळो पयस दवरून हो तांचो अनुभव जेन्ना आमी घेता, तो पचयता, तो जिरयता आनी मागीर केन्ना तरी तो ग्रामीण साहित्याच्या पोरसांत रुजवणा येता.
तो परिपक्व असता. आणि म्हणून ग्रामीण हे बरयता. म्हणून रमेश घाडीची कविता आमकां अत्सल मातयेची दिसता. आमकां जेन्ना आमी वेगळे साहित्य ग्रामीणाचे वता केन्ना केन्ना ज्यो वाचतना अरे हे म्हज्या गांवांत घडला, हे म्हज्या घरांत घडला, कित्याक जाता हें? जेन्ना त्या लेखकाचो तो स्वताचो जो त्या मातयेंतलो गंध, मातयेचो जो आमी सुरमट वास म्हणटा तो त्या साहित्यान येता. हे म्हत्वाचें. आमी ग्रामीण साहित्या बद्दल उलयतना मुद्दम सांगता, आयज आमच्या गांवांत, आमच्या होंडा गांवांत, आमच्या गांवांनी आयज दसरो जालो, म्हणजे खरगां पुजलीं. आमी आयज आमची आवतां सगळीं पुजलीं, लोखंडाची सगळीं आवतां पुजलीं. आता हांव फाल्यां आवतांचेर बरयतलो जाल्यार कोणी तरी सांगलें ना आयज आवतां पुजता आनी आवतांची पुजा कर, तूं बरय म्हूण. तशें आसना. आयज आमच्या गांवांनी खरगां पुजली. आयज 25 घरां हांव स्वता पळोवन येयला. स्वता पळोवन तेंचे खरगां कोणाच्या घरांत कशी पुजतात, खंयचे वटेन पुजतात, ताच्या वर्गांचे तोंड खंयचे वस्तेन आसता, फाट खंयचे वाजता, ती पुजा कशी ताका लायतात, कितें गंध लायतात का, फूल लायतात का, कुकूम लायतात का, हळद लायतात, तांचे बदला गांवाच्या लोकांक विचारचें पडटा. हें विचारलें अशें कित्याक, हें कित्याक, अशें कित्याक, ह्यो सगळ्यो गजाली ग्रामीण साहित्य बरोवप्यान करपाक जाय. आणि हे जेन्ना जाता त्या वेळाचेर तुझे साहित्य, ग्रामीण साहित्याक एक वेगळ्या प्रकारचो एक नाद किंवा रंग येता. बारीकसाणेन पळोवपाची तुका नदर आसपाक जाय. गांवांतले उत्सव जेन्ना घडटात तेन्नाच ते पळोवपाक जाय. हांव ग्रामीण साहित्य बरयतलो, हांव ग्रामीण साहित्याच्या गांवाचेर बरयतलो आनी उत्सव जावन गेलो म्हाका खबर ना, मागीर कोणाक तरी हांव विचारता ना. लेखक म्हणून, ग्रामीण लेखक म्हणून, ग्रामीण साहित्याचो लेखक म्हणून जेन्ना जेन्ना ह्यो गजाली घडटात गांवांत तेन्नाच तुवें वचपाक जाय, तेन्नाच तो अनुभव घेवपाक जाय, तेन्नाच तो अनुभव पिवपाक जाय, तेन्नाच तो अनुभव केळोवपाक जाय आनी तेन्नाच त्या अनुभवाचें परिपक्व अशें स्वरूप तुका ग्रामीण साहित्याचें वेगळें रूप म्हणून मेळटा. हे त्याच वेळार पळोवपाक जाय. तो अनुभव घेना जाल्यार तो मागीर फुकट वता, कारण एक वरस तुका त्या उत्सवाक परत रावचो पडटा. हे तुज्या साहित्यात खूब म्हत्वाचें आसता. वेगवेगळे समाज तांचे जीवन अभ्यासकांक आमकां कळपाक जाय. वेगळे समाज तांचे जीवन, तांचे जगप वेगळे पद्दतीन आसता जाल्यार तें आमकां कित्या खातीर आसा हें समजून घेवप ग्रामीण साहित्य लेखकांक खूब म्हत्वाचें आसता. समाजशास्त्रीय दृश्टिकोनांतल्यान पळोवपाची आमकां नदर आसपाक जाय. आमी जेन्ना ग्रामीण बरयता तेन्ना म्हत्वाचो एक मुद्दो आसा की आमी ग्रामीण कोणी बरोवप असो एक प्रश्न निर्माण जाता. कोणी बरोवप? ग्रामीण लोकांनीच बरोवप? खरें म्हळ्यार ग्रामीण मनशांक ह्या हेरांनी बरोवंक येता. शारांत रावपी सगळेच लोक फाटभूंय ग्रामीण आसता, तांची फाटभूंय ग्रामीण आसा. अशें आसतना मागीर आमी कितले जाण तरी संवेदनशीलतायेन त्या वाठाराक, त्या गांवाक, त्या परिस्थितीक पळयतात काय? तशें आमी जगपाचो यत्न करतात काय? एक लेखक म्हणून ह्या सगळ्या गजालींची महत्व आसा. ग्रामीण लेखक पुंडलीक नायक, महाबळेश्वर सैल, एन शिवदास, वसंत सावंत, जयंती नायक, कथाकार हांच्यांनी आपल्या संबंध कथेंतल्यान ग्रामीणता दाखयल्या. डॉ. प्रकाश पर्येकर हांची कथा पुराय ग्रामीण वाठारच घेवन येता आनी पळयता दोळ्यांतल्यान दुखां गळगळूंक लागतात. देविदास कदमाचे कथा कादंबरींत ग्रामीण जीवन दिसता. शशिकांत पुनाईची सगळी ग्रामीणताच दिसता. रावता शारांत पूण ग्रामीणता विसरूंक ना. देविदास गांवकर आसा, ललित लेख बरोवपी कविता आनी ललित रामनाथ गावडे आसा, गजानन जोग आसा, रमेश घाडी आसा, महादेव गांवकर आसा. हे लेखक शारांत रावनय ग्रामीण विसरूंक ना, ग्रामीण भाशा विसरूंक ना, ग्रामीण बोली विसरूंक ना, ग्रामीणता विसरूंक ना. साहित्य मंथन सत्तरी दर वर्सा ग्रामीण साहित्य संमेलन घडोवन हाडटा की ग्रामीण साहित्य जितें उरचें म्हणून. ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना आमच्या राज्यांतल्यो बोलयो खूब म्हत्वाच्यो. हांव 2 मिनटां उलयतलो. जर आमी बोली आमची उरपा, आमी ग्रामीण साहित्य म्हणटा आसतना आमी उलयतात, खूब गजाली करतात, पण हे जर उरपाक जाय, कारण ग्रामीण साहित्यांत जे आमच्या बोलीक धरून आमच्या मातयेचें खरें अस्तित्व, आमच्या मातयेची खरी गिरेस्तकाय आसा ती गांवगिऱ्या वाठारांत आसता आनी हें ग्रामीण साहित्यान येता. आमची बोली जर उरपाक जाय जाल्यार आमी ग्रामीण साहित्य निर्माणी करपाक जाय. बोली आनी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या समाज वेवस्थेची, जीवनशैलीची अक्षर रुपान उरतली जाल्यार ती बोलयो जतनाय करपाची गरज आसा. आमच्या आज गोंयांत कितल्याशाच गांवांनी कितल्योश्योच बोलयो आसा, कितल्यो उरल्यात काय म्हणून. आमकां केन्ना केन्ना आमच्यो बोलयो उलयतना आमकां कमीपण येता, कोणाक वायट दिसता किंवा आमकां हेंगाडो म्हणटा, अशा प्रकारच्यो काही गजाली आसतात. आमी ह्यो बोलयो उलयनात ह्या साहित्यांतल्यान आसूं वा ह्या सामाजीक जिणेंत जाल्यारय त्यो उरच्यो नात. त्यो उरपाक जाय बोलयो. आमच्यो बोलयो उरल्या, आमच्या ग्रामीण साहित्यातले जे विशय येतात, अनुभव येतात, ते खूब सुंदर रितीन उरतले आणि आमी एक सुंदर पद्धतीन आमचें साहित्य निर्माण करूंक शकतले. आमच्या बोलयेंत आमच्या मातयेची गिरेस्तकाय आसा ती आमच्या ग्रामीण साहित्यान येवची अशें हांव हांगासर ह्या माचयेर रावन सगळ्यां कडेन मागता. जे नवे बरयतात तांच्यांनी गांवांत वचचें, गांवची संस्कृताय शिकून घेवची, बोली शिकून घेवची, आपल्या निदान आपल्या गांवाची तरी आपली बोली जर दवरली जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत कितल्योश्योच बोली अक्षर रुपान उरतल्यो आनी आमचें ग्रामीण साहित्य जें आसा त्या साहित्याक एक वेगळी दिका आसा, एक वेगळें वजन आसा, एक वेगळो म्हालबज आसा, तो आमचो टिकून उरतलो म्हाका दिसता. ह्या वेळाचेर कोंकणी भाशा मंडळान कोंकणी वाचन विश्व हांगासर म्हाका आपयलो आनी ह्या चर्चासत्राक तुमकां देव बरें करूं. गोरक्षी सरान आपले विचार मांडले, ऐश्वर्या नायरान मांडले, कोंकणी भाषा मंडळाच्यो अध्यक्ष अन्वेषा बाय, त्याच बरोबर पलाश अग्नी आणि ह्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि हांगा म्हाका संद दिली ताका लागून तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट देव बरें करूं.
खरेंच देव बरें करूं सर. तुमचे उलोवप खूप अभ्यासपूर्ण अशें आशिल्लें. ग्रामीण साहित्याचे एकंदरीत नियाळ एक वेगळो आयाम तुम्ही आमचे मुखार हाडलो. ताका लागून परत एकदा तुमकां दिनवास. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आमकां सदांच मेळचें म्हणून आमी उपकार आटयता. सुरवातेक कोंकणी भाशा मंडळ वाचन विश्वाचे वतीन हांव भौमानीस गोपीनाथ गांवस सर, भौमानीस गोरख शिरसाट सर आनी भौमानीस ऐश्वर्या नायर हांकां दिनवास भेटयता. आस्वादकां मदीं गोंयचे तशेंच गोंया भायले शिक्षक, विद्यार्थी, वांगडी, तांत्रीक स्वरुपाचे वांगडी तुमकां सुद्दां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यावळीचे जोड संयोजक बाय वेलंकी पेडणेकर, तुकाय देव बरें करूं. सगळ्यांनी एक नोंद घेवची. फुडली कार्यावळ 28 ऑक्टोबराक जातली. ज्येष्ठ साहित्यीक हेमा नायक हांची मुलाखत जातली सांजेच्या 6 वरांचेर. ही कार्यावळ हांगा सोंपिल्ली आसा अशें हांव जाहीर करता. देव बरें करूं.